यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. आम्ही सुरवातेक मागणें करुया, दोळे धांपूया. अर्घा तुका जेजू ह्या घोडे खातीर. अर्घा तुका जेजू आमकां तुवें हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. आमी भावार्थान दर एक दीस वयता आनी दुसरो दीस आमी पळयतले म्हूण आमी भावार्थान सोत मानतात. अर्घा तुका जेजू तूं येयलोय संवसारांत आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. तुजें उतर म्हणटा जूंय दोगां ओ तेगां आहा तूं हाय आमचे मदें. तुजें हाजीरपण आहा. वय जेजू आमी भावार्थान सोत मानता तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार ह्या सुवातेर आहा म्हणून. आनी तुका आमी काळजान सान आर्गां आनी वाखाणटा ह्या उतरा खातीर. हें उतर जावन आसा सोत आनी ह्या उतरावन उतर आनी कसलेंच ना पूण तुजें उतर दोनया. आनी आमी येद्या वक्तार जी कोण हिंगोर एकठांय जाल्यान तूं जाणाय बापा तेंचे काळजाचे अंतरेक. तूं जाणाय तांकां कितें जाय पळय तेंच तूं म्हज्या तोंडांसून उलयतलोय. आनी ही क्लास तूं एकदम सोंपी कोत्ताय म्हणून सजमोवपाक आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता. आनी तुज्या पवित्र रोगतान जें कितें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें जावन आसा तुजें उतर. आनी तूं त्या रोगतान सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कोही हान सगळीं हां बरी हान. हे सायडीन ब्लेस्ड. ओन्ली ब्लेस्ड. ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. आमी आशिर्वादीक न्हय. आमकां आशिर्वादीक केल्या जेजून. सो तोच आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. वो आमकांच दवरूंक जाय. दुसऱ्यांक दिवंक जाय न्हू. सो कितलीं जाणां तयार आहा दिवपाक आर्गां जेजूक. जेन्ना कोणाचें चिंतीन आसतना हात वयर घालता न्हू जेजू पळयता तुमकां. कित्याक जें तुमी वय म्हणटा तें तुमच्या काळजांतसून येता म्हणून कळटा आर्गां जेजूक. सो सकाळींसून कितें शिकलें आमी. कोण सांगता. कोण सुरवात कोत्ता. जायतें कितें कितें शिकयलां न्हू. कितें शिकलें आमी. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. अहें न्हू एक एक उतर जेन्ना परगोटणी जाता न्हू उतराची आमी तें आमच्या काळजांत दवरपाक जाय. हांव म्हणना आख्खें सगळें 3 वरां कितें शिकयलां तें सांगात. त्या भावान पळय आतां 2च उतरां सांगलीं ती तेणें आपल्या काळजांत रिगून दवरल्या. आनी जें कितें आमी आमच्या काळजांत घालता तें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरोकूच जाय. तेच भाशेन आमी हें देवाचें उतर शिकोन स्टडी करून आमच्या काळजांत दवरूंक जाय. आनी कितें शिकयलां. संवसार कसो घडला तो. कोणाक दिला अधिकार. आमकां दिला. आमी उजार कोत्ता. कितलीं जाणां कोत्ता आर्गां जेजूक. प्रेज गॉड. आनी कितें शिकलें आमी. कितें इम्पॉर्टंट आयज शिकलें आमी. वय चोर येता न्हू. सांगिनासतना येता न्हू चोर. सांगोन थोडो येतलो. सांगोन येयल्यार तूं घरांत रावतलोय मरे. आमकां खबर ना चोर केन्ना चोरूंक येतलो. आमकां ती घोडी खबर ना. चोर आमी चोतोर रावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो मेन टॉपीक म्हणल्यार आमची मोनाची नवसरणी न्हय. जोरी तर आमी म्हणटा आमकां भावार्थ आहा
आमी उतर म्हणटा पूण आमचें मन तर आमी बल्दी करिनात देवाचें उतर घेवन जाल्यार कितें आमी पळयतलीं देवाच्या उतरा प्रमाणें जें कितें घडोंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें जें देवान करून दवरलां तें आमी पळोवंक पावतलीं. सो कितें इम्पॉर्टंट, कितें म्हत्वाचें, आमचें मनाची नवसरणी. आनी सैतान येता आमकां खूंय येता, नाडूंक येता, पूण नाडून घेवपाचें आमचेर आहा. सैतान खूंय येवन आमकां एटॅक करता, मनान न्हू. तो येता फिजिकली, तुमकां दिसती पडटा सैतान येता तो ना, तेजो नाश जाला 2023 वर्सां पयलीं जेजून तेजो नाश केला. पूण तरी तो येता पळोवपाक की आमी तेका वाट दिता, आमी तेका येवकार दिता, तेका परमिशन दिवपाक आमचेर थरलेलें आहा न्हू. तो येता फस्सान ना न्हू, फस्सान येयना न्हू, तो येता आमच्या मनान. तो कितें घेवन येता, सोत घेवन येता ओ फोट घेवन येता, फोट घेवन येता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमच्या मोतीन तो दुबाव हें घालता, थॉट घालता, थॉटाक कितें म्हणटा कोंकणीन, विचार ओ चिंतप, चिंतप घेवन येता न्हू. तें चिंतप आतां देवा कडसून येयलां ओ तेजें तें आमकां कशें कळटलें. तो कितें आहा तें पवित्र पुस्तकांतसूनच घेवन येता, पूण तो ट्विस्ट करता, तो तें बोल्दी करता, सारकें घेवन येयना तो. पूण जोरी तर आमकां सोत खबर ना जाल्यार आमी तेज्या फोटीक पडटलीं न्हू. प्रेज गॉड. सो ही चिंतप येता, तें चिंतप आमकां कसलें येवपाक जाय, बरें येवपाक जाय न्हू, पवित्र पुस्तकाचें प्रमाणें येवपाक जाय न्हू. पूण आमकां कसलें चिंतप येता, तो कसलें चिंतप घेवन येता, आमकां बरें चिंतप घेवन येता ना. तो एक चिंतप घेवन येत जाल्यार आमी तें व्हडलें करतात न्हू चिंतून चिंतून. त्या वक्तार आमी तें आमकां तर जाणा जातलीं आमी तें चिंतप देवा कडसून येता ओ तें सैताना कडसून येता. आमकां पवित्र पुस्तक जाणा जावपाक भोव गरजेचें. जोरी तर आमी जाणान पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें आहा आनी तें पवित्र पुस्तका आड येता जाल्यार आमी सोजमोंक शकतलीं न्हू. जो तो आवाज येता तो सैतानाचो आवाज. पूण हें घडटलें आमच्या जिवितान जाल्यार आमकां कितें गरज, देवा उतर सदांच आहा, आनी कसली गरज. ओके, बावाडताची बावाड सगल्यांक दिल्लो आहा, सासवाचे बिये येदो, पूण तो बावाड येतलो जाल्यार आमकां देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता, एक फावटी येयना तें मागीर. पूण पयलें आमी सुरवात करतली देवाच्या सोयरी कोतीन येवपाक आनी देवाचोच ताळो आयकोपाक. सदांच आमकां कितें गरजेचें, उतर गरजेचें, आनी कितें गरजेचें. उतर आहा म्हणल्यार तें बेश्टेंच आहा थंय दवरलां आनी तें काम करतलें ना, कितें गरज. थँक्यू जिजस. कितें गरज, आमी टायम काडप न्हू, आमी तेज्या सांगाता वेळ सारप. आनी जेन्ना आमी तो वेळ सादता तेज्या उतरान तेन्ना आमकां कळटा त्या पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें आसा तें. आनी पवित्र पुस्तकान जें कितें बरयलां तें सगलें सोतूच. प्रेज गॉड. आतां आमकां चिंतप येता घेवन तो. ओके, आतां आमी देवाचें उतर नको, एग्जाम्पल आं, देवाचें उतर नको, देवाच्या उतराची कांयच वळख ना. आमी जाणा फकत जेजू येयला मेला. आयज सिस्टरीन बरे भाशेन एक्सप्लेन केला न्हू, तेणें कशें फारीक केलां, आमकां जें फावो आसलें तें तेणें फारीक केलां. सो आतां आमकां कांयच ना फारीक करपाचें, आमचें फकत सोत मानपाचें जें कितें जेजून केलां पळय तेजेर. जेन्ना तो येता चिंतप घेवन आमच्या मोतीन आनी आमी नको पवित्र पुस्तक, आमी कांयच नको, देवाची वळखूच ना आनी आमी तेजेर नियाळ करता. तें चिंतप जावन आसा संवसारी. ओके, तें चिंतप जावन आसा संवसारी. फॉर एग्जाम्पल म्हणया एक दुयेंसाकूच सांपडलें आनी आमी नको आतां, दोतोरान रिपोर्ट अमको अमको दिला,
जाल्यार आमी कितें करता उतर नको तेन्ना तो रिपोर्ट जो दोतोरान दिला तेजेर आमी नियाळ करता. आतां नियाळ करून बऱ्याक पावता वो तो फुडें आनीक आमकां त्रासान घालता. आमकां आनीक त्रास हाडटा न्हू. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणटा आपल्याच्या उतराचेर तुमी नियाळ करात दीस आनी रात. पूण आमकां खबर ना, आमकां जाणवाय ना, ताका लागून आमकां खबर ना आमी कितें करूंक जाय. आमी तो दोतोरान दिला तो रिपोर्ट घेता आनी तेजेरूच आमी नियाळ करता. तो एक चिंतप घेवन येयल्लो तेजे आतां खूब चिंतना जाल्यान आनी तो स्ट्रॉंग होल्ड जाल्लो आहा. स्ट्रॉंग होल्ड म्हणल्यार कोटा न्हू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. कोट्टा स्ट्रॉंग होल्ड. कोण बायबल वाचता कोंकणी? कोटा न्हू म्हणल्यार व्हडलें कितें आनी तें सारकें आतां चिंतून चिंतून तेतून सगळी कॉन्क्रीट घालून सिमीट मारून तें घट जालां, मजबूत जालां. पूण कोणें केलां? आमीच केलां आनी आमी तेजे गुलाम जाल्या. आमकां आतां खबर ना. दोन भाशेचे स्ट्रॉंग होल्ड आसता. एक म्हणल्यार देवाचे उतराचेर स्ट्रॉंग होल्ड धरपाचो आपलो आनी दुसरो म्हटल्यार जेन्ना आमी नको पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयतात तें वो आमकां जाणवा येना. पवित्र पुस्तकाचें सैतान कितें घेवन येता आमच्या जिवितान आमी तेजेर आमचें घर बांदलेलें आहा. तो स्ट्रॉंग होल्ड एक आनी एक देवाचो स्ट्रॉंग होल्ड देवाच्या उतराचेर. प्रेज गॉड. सो चिंतप म्हणल्यार कितें? स्ट्रॉंग होल्ड म्हणल्यार कितें? चिंतना उद्देशी स्ट्रॉंग होल्ड जाता. कित्याक आमी तेजेर टायम सारून 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 तो आतां येदें व्हडलें चिंतप जालां आनी आमच्या मनान सारकें तें घट जालां. स्ट्रॉंग होल्ड म्हटल्यार कितें? सिस्टर मातशें वाचता कोंकणीन. सिस्टर मामा वाचता कोंकणीन. 2 Corinthians 10 2 Corinthians 10:4. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सो ते एक चिंतप तो घेवन येयल्लो तेजेर आमी नियाळ करून करून ते व्हडलो एक कोट्टा केला म्हळ्यार व्हडलो स्ट्रॉंग होल्ड केला. आनी उतर ना जाल्यार तो स्ट्रॉंग होल्ड तुटपाचो ना, ना म्हणून फुटपाचोय ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके तितल्या आमचो आमी हिंगर वाचुया. फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेअर आर नॉट कार्नल बट मायटी थ्रू गॉड टू द पुलिंग डावन ऑफ स्ट्रॉंग होल्ड्स. स्ट्रॉंग होल्ड म्हटल्यार एक थँक यू जीसस. आमची झुजांची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय, देवाच्या पोदवेची हातयारां तीं. आनी कोटा मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा. आमी मोडटाव ती फोटकिऱ्या तोरका चिंतनांची कोटा. कितें म्हणटा? आमी आमचें झूज हातयारां संवसारी हातयारां न्हय. आमचे झुजाचे हातयार संवसारी हातयार न्हय. पूण जायते फावटी आमी कितें करता? आमी संवसारानूच वयता न्हू ते हातयार घेवन. फुडें वाच सिस्टर. देवाच्या पोदवेची हातयारां तीं. देवाच्या पोदवेची हातयारां तीं म्हटल्यार देवाच्या उतराकूच पोदवी आहा ती कोट्टा मोडूंक तोडूंक उडोवपाक. पूण आमकां जाणवाय ना म्हणून आमी तो एक चिंतप घेतला तेजेर नियाळ करून जें कितें संवसारी आहा तेजेर आमी आमचें व्हडलें कोट्टा बांदल्या. पूण तेका तोडटलो जाल्यार फकत देवाच्या उतराकूच पदवी आहा. समजता? प्रेज गॉड. फुडें हा. आमी मोडटाव ती फोटकिऱ्या तोरका
चिंतनाची कोटा. आमी मोडटा ती फोटकिऱ्या चिंतनाची कोट्टा. सुरवातेकूच सांगला सोयतान कितें घेवन येता? फोट घेवन येता. फोट घेवन येता न्हू, आनी त्याच फोटीचेर आमी आमचें धान मन दवरलां, जें देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात देवाच्या उतरान सारत, पूण आमी त्या फोटीचेर सारलां आनी ती कोट्टा बांदून तयार केल्या. आनी ती कोट्टा अही तयार जाल्या की ती कितेंच केल्यार आमचे वस्तूंनी जावपाची ना. फकत देवाच्या उतराक ती पदवी आहा. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. NIV. Jesus. हिंगोर कितें म्हणटा पळय आयकाय आतां. वी यूज गॉड्स मायटी वेपन्स, नॉट वर्ल्डली वेपन्स. गॉड्स मायटी वेपन म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर, नॉट वर्ल्डली वेपन्स. संवसारी हत्यार न्हय, पूण जायते फावटी आमी कितें केलां? सोजमणी ना जावन आमी संवसारी हत्याराक आमचो कान दिला आनी आमी तें सांगता, संवसार सांगता तेकाच आमी व्हडल्यान आनी तेंच आमी आमच्या जिवितान केलां. To knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false argument. कितें म्हणटा? तोडपाक जे कितें कोट्टा जालें आहा मनशा भितर, जे आमी आमचें धान मन दवरलेलें आहा तें आमी फकत नाश करूंक जाता देवाच्या उतरान. आनी ते सगळे म्हणटा ते कितें फोटकिरे गजाली. जे कितें आमच्या मोतीन येयलां ते सगळे सोयतान घेवन येयला पळय ते फोटीचे. आतां स्ट्रॉंग होल्ड म्हटल्यार तुमकां सांगला कोट्टा म्हणटा न्हू. कोट्टा म्हटल्यार कितें? कोट्टा म्हटल्यार फॉर एग्जाम्पल म्हाका कित्याक सुचमणी आहा तें सांगता. डेफिनेशन वायज एक रूम आहा आनी त्या रुमान सगळे चिंतनात भरल्यान. आतां हें हॉल आहा आनी ह्या हॉलान सगळीं चिंतनात आहा. सो कितें जालें ह्या रुमाची परिस्थिती? सारकी गोड जाल्या न्हू चिंतनांनी. सो तीं तर चिंतनां आमी मोडून तोडून उडयतलीं जाल्यार आमकां उतराची गरज. उतर ना जाल्यार आमकां कांयच करूंक जायना. ताका लागून आयज भयण घेताली तेन्ना आमच्या मनाची बोलदवणी, रिन्यूवल ऑफ अ मायंड खूब भोव गरजेची. जितले मेरेन आमी आमचें मन नवसरिनात देवाचें उतर घेवन कांयच जावचें ना. पूण आमी कितें म्हणटा? भावार्थ आहा, उतर आहा, पूण आमी तें मानून घेवंक तयार ना. जें कितें देवाचें उतर म्हणटा तेंच उतर तोंड उगडून आमचें उलोवपाक. जितले मेरेन आमी आमचें तोंड उगडिना कांयच आमी पळोवंक पावची ना. आनी सोयतान येतोच रावतलो आमच्या मनान आपले चिंतनां घेवन, एक चिंतप घेवन येवन तो चिंतना घडटलो आनी मागीर कितें जाता? आमी आयकतात हितून गेलो तितून गेलो. हें जावपाक कारण कितें? ही चित्तीत रावली आमी ते एका चिंतापाचेर जाल्यार मागीर आमी आयकतात न्हू संवसारी हितून डिप्रेशनान गेलो. कित्याक वयता डिप्रेशनान? कित्याक उतराची जाणवाय ना. आनी हिंगोर देवाचें उतर म्हणटा गॉड्स मायटी वेपन्स आर नॉट वर्ल्डली वेपन्स. देवाचे हत्यार जावन आसा संवसारी न्हय, पूण पदवेची, आनी ती पदवी जावन आसा देवाचें उतर. आमच्या मनान कितले कोट्टा जाले आसतले न्हू. कोणाक ना चिंतना? येयना कोणाक चिंतना? म्हाका एकल्याकूच येता न्हू. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय?
प्रेज गॉड. आमकां चिंतप घेवन चिंतपाचेर झुजोंक जायना. आमी चिंतप जेन्ना येता तेन्ना देवाचें उतर घेवन तें रिप्लेस करपाक जाय. A thought cannot fight a thought. A thought have to be replaced with the written word of God. पूण आमी कितें करता खबर ना म्हणटत आसूं तेजेरूच धान मन आमी रातची न्हिदना पासून जी कितें तो चिंतना घेवन येता आमचो नाश करूंक आमी न्हिदनासतना रावतात ते चिंतनाचेर नियाळ करूंक. पूण देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात म्हाजें उतर तुज्या ओंठाचेर आसून दी. जोरी तर हें सोद घेतलें आमी आनी ही चिंतना येता तेन्ना आमी ती हें उतर उलोवन तें चिंतनाक आडान दवरलें जाल्यार तें चिंतप आनी रावतलें ना न्हू. पूण कोणाचेर दवरलेलें आहा आमचेर जण एकल्याचेर. देव आमकां फोर्स करिना. देवान कितें करूंक जाय तें सगळें करून दवरलां. आनी तेच्या उतरांतल्यान आमकां आयज भयण म्हणटाली न्हू देवाचें उतर जावन हा क्रिस्टल क्लीन. उदकान पासून जें कितें आसता मासल्यो वो फातर कलरींग फातर आसता ते पासून दिसता तो हें देवाचें उतर. पूण कोणें तें डिफिकल्ट केलां आमीच. कित्याक आमकां टायम ना. आमी टायम काडपाक जाय देवाच्या उतराक. ताका लागून जायत्या जाणांक हांव पळयतां जेन्ना हांव पळयतां न्हू दुसऱ्यांक ती भार घेवन भोंवतात वज्याचो भार. ती कोट्टा पळय जी मोतीन घडोवन आहा ती मागीर भायर दिसती पडोंक लागता. पूण तितूनसून तर तूं भायर सरतलो जाल्यार कसली गरज देवाचें उतर. ताका लागून जेन्ना ही आमी रितीराक येतात बसतात पेन बूक कितें परगोटणी जाता तें स्क्रिप्चर्स नोट करून ते आमी उलोवपाक जाय. उलयनासतना आमकां कितेंच मेळचें ना. आनी वो स्क्रिप्चर म्हाज्या जिवितान म्हाका खूब हेल्प जाला. म्हाका एसी पचनासलेली जेन्ना एका भावान म्हाका हेजी सोजमणी दिली कित्याक म्हाका एसी पचना म्हणून हांवें ती कोट्टा बांदलेली. एसी हा थंय हांव वचत नासलेली. इवन हांव कामाक आसली थंय एसी आसली आनी एसी हा म्हणून कितें जालें जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आहा न्हू. कितें जालें म्हाका ब्रोंकायटीस म्हणटा पळय तें दुयेंस जालें. कित्याक जालें म्हाज्या उतराक लागून. पचना म्हणटकूच कितें जाता पश्चेत ना. प्रेज गॉड. आतां म्हाजो घोव पासून सरप्रायज जाता. एसीन हांव न्हिदता एसी हा थंय हांव वयतां. पयलीं एसी म्हणल्यार तें चिंतपूच येवन अशी तकली फोडूंक लागताली कित्याक म्हाजी ती कोट्ट बांदून दवरलेली हांवें एसी पचना. पूण ह्या उतरान म्हाका सुटका दिल्या. तेच भाशेन हांवें लास्ट टायम शेअर केलां हांव म्हज्या घोवाच्या घरा रावनातली वांयगणेची प्लेस म्हणून. ह्या उतरान म्हाका सुटका दिल्या. आनी आतां हांव सुसेगाद रावतां. 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां जालीं सुसेगाद रावतां. कित्याक ती कोट्टा पळय बांदलेली ती एक चिंतप घेवन तेजेर नियाळ करून करून पचना करून हांव खरेंच सीक पडटालीं. पूण ह्या उतरा उद्देशी म्हाका सुटका मेवल्या. तशी तुमच्याय जिवितान कितें ना कितें आसतलें. तुमकां जायना तुमच्या वस्तूंनी भायर सरोंक. पूण देवाच्याच उतराक पदवी हा. पूण पदवी हा म्हणून तें उतरूच बेश्टेंच काम करचें ना. तुमी घेवन तें उलोवन जें कितें बरेंपण दवरलां तें बरेंपण तुमकां दिसती पडटलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवाचें उतर भोव म्हत्वाचें. इतली कोट्टा तो तें मोडून तोडून उडयता जाल्यार आमी आनीक रावपाक जाय कोणाक. आनी कोणाचो ताळो आयकोंक जाय आमी. पूण आमकां खबर ना म्हणून आमी सैतानाच्या ताळ्याक फसवतात. हांवूय फसलेली.
जायतीं वर्सां फसलेलीं, पूण ह्या उतरा उद्देशी म्हाका सुटका मेवल्या. आनी उतरूच जावन आसा सगळें बरेपण सगळें आमचें जें बरेपण तयार करून दवरलां तें उतरा उद्देशीत आमकां मेवतलें. आनी कितेंच ना, आनी कितेंच म्हळ्यार कितेंच ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तुमकां येयना चिंतना ही पयलीं येताली, आनी कोणाक सिस्टरीक पयलीं येताली, कोणाक येता आतां ही चिंतना येता. आनी त्याच चिंतप घेवन आमी बसतात, संवसारी चिंतप. कित्याक दिसता हांव म्हाका जाणा जावंक नाका, तुमचें चिंतपूय जाणा जावंक नाका, पूण हें उतर घेयात आनी रिप्लेस करात जेन्ना तें चिंतप येता तेन्ना. जरी तर हें उतर म्हाज्या जिवितान घडलां जाल्यार तुमच्याय जिवितान घडोंक जाय. कित्याक देवाचें उतर सगल्यांक सेम. म्हाज्या जिवितान काम केलां म्हणून तुमच्या जिवितान करिनासतना रावचें ना. तें कोणाकूच फावर करिना. Our God is not a partial God. तो सगल्यांक सेम. आनी आमी देवाचेर उपकार करिना देवाच्या उतरान रावन. आमकां ते एक उपकार जाता. पूण आमकां दिसता कितें जेन्ना आमी उतर घेता आनी उतर शिकता तेन्ना आमी देवाचेर उपकार करता. ना. उतर घेवन 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 जें कितें भरलां भितर तेजें नाश जाता. कित्याक हिब्रूज म्हणटा न्हू, हिब्रूज 4:12 गॉड्स वर्ड इज एक्टीव, अलायव्ह, डबल एज स्वॉर्ड. ते दोनूय वद्दान पाजलेले तलवारी भाशेन. आमी जेन्ना कुजनान रांदता तेन्ना दोनूय वद्दाचे आहा आमचे कडेन नायफ. एकूच वद्दान न्हू, दोनूय वद्दान आसली जाल्यार बोटां बिटां कातरून वचपाची आमची. ते भाशेन हें उतर जेन्ना आमी तें तोंड उकडून उलयता, जें कितें सैतान घेवन येयलां कोट्टा बांदल्या भितर आमकां खबर पासून ना, पूण आमी ताजी गुलाम जाल्या, तेन्ना हें उतर आमकां सुटका दिता. कित्याक हे दोनूय वद्दान ताका धार आहा. फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिव्हिंग. देवाचें उतर जिवें. आयजूय घेतलेलो न्हू सिस्टरीन काल, पूण आयजूय पंडर केला न्हू हेजेर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. देवाचें उतर जिवें. जेन्ना जुनाच्या म्हयन्यान पावस पडटा तेन्ना आमी कितें पळयतात सरभोंवतणी? कितें पळयता आमी आमच्या भोंवतणी भायल्यान, घरा भायल्यान? पावस पडलो तसो एवरग्रीन. प्रेज गॉड. ते एवरग्रीन आमी कित्याक पळोवंक पावता? कित्याक पळोवंक पावता आमी तें? प्रेज गॉड. वेरी गूड. जें बी भितर आहा तें रुजोन येता. ताका कितें जाय पडटा? उदक. तशें आमच्या जिवितान उदक जावन आसा देवाचें उतर. जेन्ना आमी हें उतर घेवन आमच्या भितर जें कितें आहा तें भायर दिसती पडटलें जाल्यार आमकां ह्या उदकाची गरज. जे भाशेन 3 म्हयन्यात पावस पडटा आनी सगळी ग्रीनरी आमी पळयता, तशें सासणीक तर आमी सासण्यांक सदांच आमचें जिवीत एवरग्रीन पळयतलीं जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. 5वी चार 5वीत आसता चार. तुमचे वाटेन रेड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो हें उतर जावन आसा जिवें. तें काम करीत रावता आनी तें धारीचें. धार आहा ताका दोनूय वद्दांनी. इट पेनेट्रेट्स इवन टू डिवायडिंग सोल एंड स्पिरिट, जॉइंट्स एंड मॅरो. इट जजीस द थॉट्स एंड एटिट्यूड्स ऑफ द हार्ट. कितें करता तें? आमच्या काळजाचे ओत्रेक ते खोलायेन सोदता. इतली पदवी आहा त्या उतराक. पूण आमकां जाणवायना म्हणून आमी कितें केलां? आमी संवसारी उतर घेतलां आनी तें आमच्या काळजान भरलां. आनी त्या उतराक लागून आमी कितेंच पळोवंक पावना.
कित्याक देवाचें उतर तर काम करतले आमच्या जिवितान जाल्यार देवाचेंच उतर आसपाक जाय. प्रेज गॉड. त्या दिसा भयणीन आमचे एग्जाम्पल घेतलेलो न्हू, उदक आनी तेल म्हटलेलें न्हू. ब्रदर रेमंड, ओके, आय हर्ड. ते मिक्स जाता जायना न्हू. ब्रदर रेमंडान घेतलेले. प्रेज गॉड. ते मिक्स जायना. ते भाशेन संवसारी उतरां आनी स्वर्गीच्या राजाची उतरां ती एकामेका कडेन हें जायना, मिक्स जायना ती. पूण आमच्या जिवितान सगळो गोंदळ हा संवसारी आनी आमी तितून उतर घालूंक सोदता. ते कितें जातलें? कितें पळोवंक पावतली आमी? ना. तेका लागून सगळी शिकवण दिता ती म्हणटा नियाळ कर उतराचेर दीस आनी रात. आमी एक सोयी करपाक जाय. ताका लागून जायती आमची टीम मेंबर्स, आमची भयणूच दीसभर कानान कित्याक आयकता ती? तिका संवसारी उतर आयकोंक नाका. आयज कोण तरी येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो म्हजें मागणें कर. संवसारी हेका हांवें म्हणलें म्हाका तुजें सजमना आनी हांव तें मागणें करिना. त्या मनशाक वायट दिसलां आसतलें. दिसता न्हू आमकां वायट? ही आनी कसली देवाची उतर परगट्टा आनी मागणें कर म्हणल्यार करिना. पूण देवाचें उतराची सोजमणी नासतना मागणें करप सारकें ना. आमी पयलीं सोजमणी घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हें उतर जें हिंगासर परगट्टात, जी कोण भाव भयणां आमची परगट्टात तें जिवेंत उतर. आनी दुयेंस पिडा देवा कडसून केन्नाच येना. ह्या उतराक लागून हांवें म्हज्या जिवितान बरेंपण पळयलां. जेन्ना गेल्या वर्सा कालच्या दिसाक म्हाज्या घोवाक एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना काल 1 वर्स भरलें तेका. जेन्ना तो हिंगासरूच येवपाक भायर सरलेलो आनी तेका एक्सिडंट जावन तिजी 9 वाडां, जी कोण नको पळय तांकां सांगता, 9 वाडां तेजी सुटलेली आनी 4 फ्रॅक्चर सांगलेले. हांव शॉर्ट करून सांगता, ती व्हडली टेस्टिमनी आहा. पूण जेन्ना म्हाका कळलें हांवें आनीक हें करूंक ना बाबा ताका कितें जालां. कोणें म्हाका फोन केल्लो त्या ब्रदरीक आनी विचारूंक ना ताका कितें जालां, खी कितें लागलां, कांयच विचारूंक ना. जेजूच्या गायनी तो बरो जालो हें उतर हांवें पयलें म्हटलें. मागीर म्हटलें युअर वर्ड इज एक्टीव अलायव्ह, इट इज शार्पर दॅन एनी 2-edged sword. जंय खंय दोतोराची सुई वो इंस्ट्रुमेंट वचना थंय तुजें उतर रिकता. म्हाका कांयच खबर ना कितें रिपोर्ट दिला तो. म्हाका दुसऱ्या दिसा कळला जेन्ना आमी दोतोरा कडेन गेल्ली पळय तेन्ना. तें बी जेन्ना आमी त्या दोतोरा कडेन गेल्ली तेणें CT स्कॅन आनी एक्सरे रिपोर्ट हाड सांगलेलो आनी तेणें दीसभर हेजेर नियाळ केलो. म्हाका आहली दुसरी चिंतना येयल्ली मोतीन. जेन्ना आमी जागो दिता दुसऱ्या चिंतनाक तेन्ना सैतान रिकता. पूण आमचेर दवरलेलें आहा. आमकां एक डिसिजन घेवपाक जाय. त्या वेळार जी परिस्थिती आमच्या जिवितान येता तितून आमी उतराकूच चिटकोन रावतात. प्रेज गॉड. आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना आमी दोतोरा कडेन गेली हें उतर म्हणून जेजूच्या गायनी तूं सारको बरो जाला म्हणून, दोतोरूच सरप्रायज. कित्याक दोतोरान ताका 6 वरांची सर्जरी सांगलेली. 1,70,000 सांगलेले ऑपरेशनाक. जेन्ना आमी दुसऱ्या दिसा दनपारची थंय पावली दोतोर तो रिपोर्ट आत्तून आनी पोत्तून पळयता, लायटीर घालून पळयता. कित्याक ताका ती 9 हाडां आसली सुटलेली, ते एकूय हाड दिसना, ती सगळी जाग्यार बसलेली. थँक यू जीसस. हें कशें घडलें? उतर उलोवन उतराचेर सत मानून. नॉट इवन 24 hours, 24 वरां पासून जागनासले ते घडयेक. ह्या उतराक लागून हांवें 24 वरां भितर जें मॅनिफेस्टेशन पळयलां ताका लागून म्हाजी सोयरीगो देवा कडेन इतली घट जाल्या. काल 1 वर्स जालें. प्रेज गॉड. आनी जे 4 फ्रॅक्चर सांगलेले ते एकूच फ्रॅक्चर दाखोवंक लागलो. सो आतां कितें करतली? दोतोर म्हणटा 1 फ्रॅक्चर दाखयता, थंय येता प्रेशर येता न्हू,
आतां आमचेर दवरलेलें आहा दोतोराचें आयकपाक वा देवाच्या उतरांत थीर रावपाक. देवाच्या उतरांत थीर रावन सगळें जाग्यार येयलां एकूच दाखयता. आतां निर्णय कितें? हांव कांय उलोवंक ना. दोतोरान हांवें म्हणलें फकत म्हाज्या मतीन म्हटलें, तोंड उगडून उलोवंक जायना न्हू दोतोरा फुडल्यान. हांवें म्हणलें जें कितें दोतोर उलयला तो एक फ्रॅक्चर दिसती पडटा तें हांव कॅन्सल कोत्ता जेजूच्या नांवान. आनी जेजू केन्ना कितें आमकां करून दवरलां तें सगळें पुरायेन करून दवरलां. थोडें सांडूंक ना, ओ वद्दे मागीर कोत्ता हें ना. ही हॅज डन इट कंप्लिटली. इतलें म्हटलें हांवें. आनी तो दोतोर मारला आतां ऑपरेशनाचें कितें करया? एक हाड आहा तें बसोंक जाय न्हू. सो तेणें कितें केलें? दोतोर मारलें 45,000. 1,70,000चे 45,000चेर येयलो. तेकाय म्हणून जाय न्हू कितें तरी आतां खावपाक न्हू, तेंचें काम न्हू तें. आतां आमचें कितें प्रोफेशन आहा तितून आमी पयशे जोडटात न्हू. त्या टायमार तेकाय प्रेशर येयला आसतलो, आरे आपूण 1,70,000 जोडपाचो आसलो. आतां कितें करूं? 40 आनी 5 तरी घेवया. आनी तो आमकां हो फोर्स करूंक लागलो, आतांच कर ऑपरेशन. आनी हिंगो रितीर चलतालो, कोंकणी रिट्रीट. अहोत कोंकणी रिट्रीट चलतालो. आमी सांगलें ना, आमी आयज कांयच डिसिजन घेयना, तुका कितें तें कॉल करून सांगता. तो म्हणला आयज आपली टीम आपणें रेडी दवरलेली 1,70,000चे करूंक, पूण रिपोर्ट चेंज जाला, फाल्यां तरी करात. सो आमी तेका वय म्हणोंक ना म्हणून आमी तेका परतून फोनूय करूंक ना. आमी डायरेक्ट घरा गेलीं, कापडां भरलीं, सोमतीं हिंगासर. मामा आसली न्हू तेन्ना, प्रेज गॉड. हिंगोर येवन 2-3 दीस रावलीं. तेका पूण ही फोडाफोड जाताली, पूण तेणें फकत जेजूचेर नियाळ केला त्या वक्तार. तेका न्हिदोंक पासून जायनातलें. आत न्हू आमकां एक धाकटो बारीकसो कांटूच पडल्यार कितलें भोगता. एक बारीक कांटोच तपल्यार आमकां कितली दूख जाता. पूण जेन्ना आमकां दूख जाता तेन्ना तर आमी जेजूचेर नियाळ कोत्ता जाल्यार ती दूख आमकां आनी भोगना भितर. जेजूचेर आमचो फोकस दवरपाक जाय. मागीर आमी रितीराक येयलीं, रितीर केलो. मागीर खंय उतर परगटणी जाताली थंय थंय ताका येलो. आतां हांव ड्रायव्हर, तो फाटल्यान बसला आनी म्हाजो घोव बरो बारीक आहा. आनी ताका बरो येला हांवें तेज्या पयलीं. फर्स्ट टायम आतां ही म्हाका टेस्ट. आतां हांव देवाच्या उतराचेर पातयोन म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. म्हाजेर दवरलेलें आहा. हांवें म्हटलें त्या वक्तार, जेजू तूं म्हजी गोठाय, तुजे उद्देशी म्हाका कितेंय करूंक जाता. आनी ताका डबल सीट घेवन ताका फाटल्यान बसोवन हांव खंय खंय वताली गाडयेर. ताका कामाक पासून पावयताली. मागीर 8 दिसांनी कोणे तरी एकले भयणीन म्हटलें आमचे, ताका आतां दोतोराशी दाखयना. सो हांवें म्हणलें प्रायवेट डॉक्टराशी या. आय मीन गव्हर्मेंट डॉक्टराशी या, प्रायवेट न्हू, गव्हर्मेंट डॉक्टराशी या. ओपिनियन घेवया. पूण आमकां खबर आहा की जेजूच्या गायांनी तो बरो जाला. सो आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत गेलीं. थंय दोतोराक दाखयलें. दोतोरान तो रिपोर्ट पळयलो आनी म्हणून एक फ्रॅक्चर आहा. हिंचो तोच प्रायवेट डॉक्टराचो. आनी मला न्यू फ्रेश काडून हाड. सो आमी मागणें केलें परतून. सोरेस्पराचो आत्मो एक्सरे मिशिनाचेर आहा, दोतोराचेर आहा, जी कोण ती हेल्प करता एक्सरे काडपाक तेंचेर आहा. आनी देवाचो फावोर सोरेस्पराचो आत्मो दोतोराचेर मिशिनाचेर सगळ्याचेर आहा. आनी देवाचो फावोर आमचेर आहा. सो आमी हें म्हटलें आनी गेलीं. एक्सरे मेवलो आमकां. तो दोतोराक दाखयलो. पळयत जाल्यार दोतोर म्हणटा ताका तोय फ्रॅक्चर ना. सो त्या टायमार अहो प्रेशर येता. हें दुयेंस बी सगळें सैताना कडसून येता. आनी ताका जाय आमी फास्ट फास्ट स्टेप घेतलेलो. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर थीर रावता आमी तें बरेंपण पळोवंक पावता. नाजाल्यार आमचें कितें तयार करून दवरलेलें आहा बेसांवां ती आमीच आडायता. कित्याक आमी इम्पेशंट जाता. आमकां पाशियेंस ना देवाच्या उतरान. मागीर दोतोर म्हणपाक लागलो कितें 6 म्हयने तरी लागतले. पूण आमी तें सोत मानूंक ना.
मागीर फॉलोअप आसता न्हू, तो बेस्ट तो टेम्पररी प्लास्टर तेजो एका म्हयन्यान काडला आनी प्लास्टर घालूकूच ना. कित्याक तो ऑपरेशन दुसरें दिसा ऑपरेशन आसलें न्हू, बेश्टो तो मोव प्लास्टर आसता न्हू, मोदेकात मातसो गोट मोव तसलो, तितूनच तेजें हिलींग जाल्लें आनी चेंज पासून करूंक ना. मागीर म्हयन्यान काडलो आनी प्लास्टर घालूंक ना. आनी दोतोर म्हणूंक लागलो आतां तुका फिजिओथेरपी करची पडटली, तुका 6 म्हयने तरी लागतले, बायक चलोवंक मेळची ना. आमी तें कांयच कान दिवंक ना, पूण 1.5 म्हयनो जाता म्हणसर तो बायक चलोवंक लागलो. तेंच्या शिकपा प्रमाणे ते आमकां रिपोर्ट दितात, पूण आमकांय रिपोर्ट आहा देवा कडसून, तेच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. आमकांय हा देवाच्या उतराक सोत मानूंक. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर काडून सायडीक दवरता आनी तो रिपोर्ट कितें दिला आमकां तेजेरूच आमी सोत मानता, तेन्ना आमी कशें आमचें बरेंपण पळोवंक पावतलीं. आनी तशेंच करून ते आमी कोट्ट्या बांदून दवरलेली आहा. जायते आमच्या एरियाज जिवितान आहा, आमकां खबर पासून आसची ना. पूण जेन्ना आमी हें उतर घेता, देवाचें उतर जिवे, तें काम करता, खंय वखद दोतोर पावना थंय तें उतर रिकता आनी तें वळखून घेता आमच्या काळजाचे ओंतरेक, आमच्या काळजाचे डिजायर, आमकां आमच्या काळजान कितें आहा तें वळखून घेता देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां तो नाडूंक येता, पूण नाडून घेवपाचें काम कोणाचें? आमीच फसवतात न्हू. हांव म्हणना नाडूंक येवचो ना, येतलोच. आमी ह्या संवसारान आसो पर्यंत तो येतलोच. पूण जोरी तर देवान दिल्लीं वरां 24 वरां आमी देवाचेच उतराचेर नियाळ कोत्ता चलता भोंवताना वो आमचें काम कोत्ताना कितलें बरें आमचें जिवीत जातलें. आमकां येता न्हू, तुमकां येना? तावण्यो येना? टॅम्पटेशन्स येना? आनी मागीर कितें जाता टॅम्पटेशन येतकूच? आमी त्या टॅम्पटेशनान रिकतात आनी तेका आमी सोत्या दितात. प्रेज गॉड. पूण आमचेर दवरलेलें आहा, आमी तेका दिता परमिशन वो देवाचें उतर घेतात. ताणें आमचेर केन्ना घेतली? केन्ना देवाचें उतर आमी सायडीक काडून दवरला पळय तेन्ना. सैतानाचो नाश जालात खुर्सार, पूण तो येता आमच्या मनान. जायते फावटी अहें आमकां येता न्हू चिंतप, तो म्हाजो मोग करिना, म्हाजो घोव म्हाजो मोग करिना, म्हजी बायल म्हाजो मोग करिना, अहें येता न्हू चिंतप आमकां. मागीर तेजेर आमी कितें करतात? नियाळ कोत्तात. हो नियाळ बरो ना. हेणें कोणें कितें म्हटलेलें 20 वर्सां फाटीं तेजेर आमी आमचें आजुनूय आमी तेजेर नियाळ कोत्तात. ओ सासूमायन कितें म्हटलेलें, भावान कितें म्हटलेलें, भयणीन कितें म्हटलेलें. जेन्ना आमी हें सगलें आमच्या काळजान दवरता तेन्ना देवाचें उतर काम करता ना. तो येता दाखोवंक आमकां. आमकां आमकां जेन्ना उतराची सोजमणी मेवता पासून तेन्ना आमी तयार आसतात त्या मनशाक भोगसूंक, ओ तें फॉरगिवनेस दिवपाक. हिंच्या एरियान म्हणटा हांव. पूण कितें करता आमी? सैतानाचो तावो आयकतात पोत्तून. तो येता न्हू, कसो येता तो? नकोय तूं कितें म्हटलेलें तुका, तूं आनी कित्याक वयताय उलोवपाक. जाता न्हू हें, घडटा न्हू. तुमच्या जिवितान घडना? घडना दिसता. घडटा? कित्याक देवाचें उतर ना म्हणून. आनी उतर ना जाल्यार रडत रावतलो. ताका लागून उतर हें भोव गरजेचें. आमी पयलो वयलो जागो ह्या उतराक दिवंक जाय. कोणूय हिंगासर येवन परगट्टा आपल्या जिवितान जेजूक आपल्यान कसो आपणायला. काल आयकलां ना तुमी ब्रदरीचें? आयकोंक ना? एका भुरग्याक लागून बापूय पावलो, आख्खी फामील पावली उतरान.
आयज कालच्या समाजान कितें माय पाय भुरग्यांक ओडून हाडटा न्हू, पूण ह्या भुरग्यान जेजूची वाट दाखयली. कितलें बरें जाता आसलें न्हू, आमची भुरगीं आमकां ओडून वता रोजाराक. तांकां कांयच खबर ना, सगलें बोल्ला संवसारी. भोव थोडीं भुरगीं आहात आजून पासून जी उतर घेवन आपलो वेळ साडटा, उतर आपणायता, उतराचेर नियाळ कोत्ता. प्रेज गॉड. जेन्ना ते आमकां तावणी येता, आमी नोको कितें करूंक, आमी नोको खंयचो आवाज आयकोपाक. आनी ताका लागून आमी कोश्टा त्रासान सांपडल्यान. कित्याक आमकां इतली संवय जावन पडल्या फकत दिसती पडटा तें सत मानूंक. पूण देवाचें राज केजेर बांदलोलें आहा, दिसती पडना तेजेर न्हू. भावार्थूच म्हणल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें देवाच्या उतरा प्रमाणें, जें कितें दिसती पडटा तें न्हय. ताका लागून आमी आमचे मनाची नवसणी करपाक गरज. आयज घेतलेलो न्हू रोमन्स 12:2. रोमन्स 12:2. थँक यू जीसस. कितें म्हणटा हिंगासर, डू नॉट कन्फर्म एनी लॉंगर टू द पॅटर्न ऑफ दीस वर्ल्ड. तुमी संवसाराचे चाली प्रमाणे चलू नाकांत, बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. कितें म्हणटा, तुमी ट्रान्सफॉर्म जायात. आनी आमी ट्रान्सफॉर्म जातली जाल्यार खंय जातली, बाय रिन्युवींग ऑफ योर मायंड. जेन्ना आमी म्हणटा रिन्युवींग ऑफ योर मायंड म्हटल्यार कितें, उतर घेवन न्हू, जें कितें आदलें आहा तें नवें आमी कोत्तली जाल्यार देवाचें उतरूच. प्रेज गॉड. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. तेन्नाच आमकां कळोन येतलें देवाच्या उतरा प्रमाणें कितें बरें. आमकां कळोन येतलें कितें बरेंपण आहा तें उतरान. आनी देवाची वील कितें आहा, देवाचें उतरूच देवाची वील न्हू. देवाच्या उतरा प्रमाणें तर आमी चलतात जाल्यार आमी देवाची वील कोत्ता. वील म्हटल्यार कितें कोंकणीन मामा? मानून घेवप. थँक्यू जीसस. तुमकां समजलें वील म्हटल्यार कितें तें, म्हणजे देवाक कितें जाय पळय तें. देवाक कितें जाय तें आमकां खंय कळटा, पवित्र पुस्तकान कळटा, देवाच्या उतरान कळटा. आनी देवाचें उतरूच जावन आसा तेजी वील. गॉड्स वर्ड इज गॉड्स वील. आतां तेका कितें जाय तें आमकां कळटलें जाल्यार कसली गरज, उतराची. उतरान टायम सारूंक, उतर शिकोंक, मनाची नवसळणी करूंक तें उतर घेवन. तेच म्हणटा न्हू हिंगासर, डू नॉट कन्फर्म एनी लॉंगर. खूब टायम जालो तुमी संवसाराक चिटकोन आहात, सोडून दियात तें. लॉंगर टू द पॅटर्न ऑफ दीस वर्ल्ड. संवसाराचे चाली ज्यो आमी घेवन आहात त्यो सोडून दी म्हणटा. चड टायम जालो म्हणटा देवाचें उतर. आनी तुमी ट्रान्सफॉर्म जायात. पोन्नें आहा तें नवें जातलें, नवी रचना जातली जाल्यार आमच्या मनाची नवसळणी करूंक भोव गरजेची.
तेच शिकताले न्हू आमी आयज सकाळीसून. जे मेरेन बसून आमी मौनाची नवसोडणी करिना कांयच फायदो ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेन्ना तावण्यो येतात आमच्या जिवितांत आमी त्या तावण्यांक फसोना जावं, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा तेजेर थीर रावपाक आमी एक प्रॅक्टीस करपाक जाय. प्रेज गॉड. जेजूकूय येयली न्हू तावणी. कितें येयली तावणी? मॅथ्यू 4:2 पळोवया. कितें म्हणटा हिंगासर? आफ्टर फास्टींग 40 days and 40 nights ही वॉज हंग्री. जेजून कितें केलें? उपास केलो 40 दीस आनी 40 राती. आनी तेका लागून तेका भूक लागलेली न्हू भूक. 40 दिसांनी तेका भूक लागली. 40 दीस तो कितें खाल्लेलें ना, ताणें उपास केल्लो. आमकां रावंक जाता एक दीस तरी? आमकां कितें जाता? पोटान सेन्सर वाजोंक लागता न्हू, भूक लागल्या. पूण तेणें 40 दीस आनी 40 राती उपास केलो. ब्रदर लिटल अप. द टेम्पटर केम टू हिम. कोण तो टेम्पटर? सैतान. कोणाशी येयलो तो आतां? जेजूशी येयलो जाल्यार तो आमकां सोडटलो? जेजूशी पासून तो पावलो. इतले 40 दीस 40 राती मागड्यान सारून उपास करून तो जेजूशी गेलो आनी ताका खबर आसली. ताका कितें लागल्या? भूक लागल्या. तेजेरूच तेणें ताका तावणी हाडली न्हू, पूण तेज्या तावणेक तो फसवलो ना. आमी कित्याक फसतात? कित्याक आमकां खबर ना देवाचें उतर. कितें म्हटलें? सैतान तेजेशी येयलो आनी कितें म्हटलें? जोरी तर तूं जावन आसाय देवाचो पूत, ह्या फातरांक सांग उणें जा म्हणून. जेजूक आवड आसलें तें करपाक? जेजू कडेन जायनातलें तें करपाक? जातालें, पूण ताणें कित्याक करूंक ना? हा? कित्याक ताका उतर खबर आसलेली. तो जाणा आतां तो आपल्याक भूक लागल्या म्हणून तीच तावणी घेवन तेज्या आड येयला म्हणून. पूण जे भाशेन जेजून 40 राती 40 दीस मागड्यान चाललेले देवाचें उतर शिकपाक, तितून ताका खबर आसली तो गूट की ताका गरज ना फातराचें उणें करपाक. सकयलोस. जीसस आन्सर्ड. Brother, can you scroll down? Jesus answered. जेजून जाप दिली. It is written. कितें म्हणटा? It is written. बरयलेलें आसा. जेन्ना पिडा येता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी म्हणटा इट इज रिटन. बरयल्लें आहा, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान ना. इट इज रिटन. जेजूनूय तर इट इज रिटन म्हणून ताका सांगलें खंय बरयल्लें आहा तें, जाल्यार आमी करचें पडलें ना. आनी तें जाणा जातलें जाल्यार आमकां उतर शिकचें पडलें ना. प्रेज गॉड. पूण आमकां उतर शिकोंक नाका. आमकां देवाचें बरेपणूच जाय. कशें जातलें? जेजू खबर आसलेली. तेणें कितें फुडें जबाब दिलो? इट इज रिटन. मॅन डज नॉट लीव ऑन ब्रेड अलोन. मनीस फकत उंड्या वरवीं जियेना, बट ऑन एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. जेजून ही जबाब दिली ताका. हो जबाब दिलो ताका. कोणाक? सैतानाक. की मनीस फकत उंड्याचेर जियेना, पूण जें एक एक उतर देवाच्या तोंडान भायर सरलां पळय त्या उतरारूय जियेता. पूण आमचो मायंडसेट कितें जाला? फकत फिजिकल जेवण, स्पिरिच्युअल फूड नाका आमकां, आत्मीक जेवण नाका आमकां. पूण हिंगर जेजू खंयच्या जेवणाची खबर करता? दोनूय. पूण आमचें मन आमी खंय दवरलां चड? आमच्या खावपाचेर.
दोनूय खावपाची, एक आत्मीक वाटेन आनी एक संवसारी वाटेन. दोनूय जाय आमकां. ह्या संवसारान आसोसर तरी आमकां संवसारी जेवण जायत, पूण दोनूय भोव गरजेची. ताका लागून जेजू ताका आन्सर दिता आनी म्हणटा, बट ऑन man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God. सो जेजून तर हो आन्सर दिलो जाल्यार हें आमी उलोवंक जाय आतां सैताना कडेन. तो आमच्या मनान येता, चिंतनां घेवन, चिंतप घेवन येता आनी आमी ती चिंतनां करून दवरल्या. तेन्ना आमी ताका सांगपाक जाय, बरयलेलें आहा. आनी आमी सांगतलीं जाल्यार आमकां खबर आसपाक जाय. आमकां खबर ना जाल्यार आमी कितें सांगतलीं? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मागीर पळोवया. देन द डेवल टूक हिम टू द होली सिटी and had him stand on the highest point of the temple. ताणें कितें केलें? एका शारान येलो आनी ताका उबो केलो. केजेर? हायट आसली पळय तेजेर. आनी फुडें कितें सांगलें? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, ही सेड, थ्रो युअर सेल्फ डावन. जोरी तर तूं देवाचो पूत जाल्यार उणी मार हिंगासून. फॉर इट इज रिटन. कॅन यू स्क्रोल डावन? तो आतां तेका ट्विस्ट करून सांगता, इट इज रिटन. म्हणजे त्याने पवित्र पुस्तकांतल्यान घेतला पूण ट्विस्ट केला. ते भाशेन तो घुसपवणी घेवन ट्विस्ट करता आनी आमच्याय जिवितान येता. जरी तर आमकां उतर खबर ना जाल्यार आमी तेज्या फासवणेक फासतात. फॉर इट इज रिटन. आतां फॉर इट इज रिटन कोण म्हणटा? देव सर म्हणटा. ही वील कमांड हीज एंजल्स कन्सर्निंग यू. तो आपले आंज बोडवे धाडटलो. And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. तुझो पांवापासून आदवचो ना फातरार. तूं उडी मार. जेजू मारता? आमी मारतात न्हू. प्रेज गॉड. previous one. Yeah. If you are the son of God, he said, throw yourself down. आमी कितें करता? तो चिंतना घेवन येता, हे भाशेची चिंतना घेवन येता आनी आमी उणकी मारतात न्हू. तें आमकां खबर ना उतर. आनी सैतान ताका सांगता आतां इट इज रिटन. पयलीं जेजून ताका सांगलेलें इट इज रिटन. तोच आमच्याय जिवितान तो उतरूच घेवन येतलो पूण बोल्दी करतलो उतराची. आनी आमी तर उतर नको जाल्यार ती बोल्दी केल्या ती आमकां खबर आसतली ना. प्रेज गॉड. ही वील कमांड हिज एंजल्स म्हणटा. आपूण तो देव तूं उडी मार, देव आपल्या दुतांक धाडटलो तुका साल्वार करूंक. कमांड करतलो आनी ते आंज बोडवे येवन तुका साल्वार करतलो. तुजो पांवा पासून आपटचो ना फातरार. फुडें वच. जीसस आन्सर्ड हिम. आतां जेजू ताका पोत्तून आन्सर दिता. कितें दिता? इट इज ऑल्सो रिटन म्हणटा, डू नॉट पुट द लॉर्ड युअर गॉड टू द टेस्ट. म्हणजे कितें? आमी आमच्या देवाक परिक्षेन घालूंक जायना. आमकां परिक्षा येतली पूण देवाक आमी परिक्षेन घालूंक जायना. आमची परिक्षा येता ती परिक्षा आमी पास जातली जाल्यार देवाचें उतर जाणा जावप भोव गरजेचें. म्हणून जेजू ताका सांगता इट इज ऑल्सो रिटन. तो आतां ताका आन्सर करता. आमी म्हणटात तो हें ना. आमी तो कितें घेवन येता फोट, ती फोट आपणायतात आनी व्हडलें बिल्डींग बांदून दवरतात तेजेर नियाळ करून करून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू देवाक, तूं हाय जाल्यार करून दाखय. अशें कोणें म्हटलां? केन्ना परिक्षा येता आमच्या जिवितान, उतराची सोजमणी ना जाल्यार तो मनीस म्हणटा न्हू, देव तूं खरेंच हाय जाल्यार हें करून दाखय. म्हणून आयकोंक ना केन्ना?
दुयेंस येता वो कितें परिस्थिती येता आमच्या जिवितांत आमी म्हणटात न्हू हांवें आयकलां देव हूंय हा गाय म्हज्या आदाराक पावना म्हणजे देवाक लागून ते परिस्थिती तुज्या जिवितान येयल्या ना तुकाच लागून येयल्या कित्याक तुवें येवकार दिलाय फोटीक सैतानाची प्रेज गॉड कॅन वी गो टू मॅथ्यू 3:16 or 17 मागीर परतून येवया हिंगोरा पळय हिंगर कितें म्हणटा as soon as Jesus was baptized he went up out of the water आयज घेतलेलो हो स्क्रिप्चर सकाळीं घेतलेलो जेजू उदकांतल्यान भायर सरलो म्हणजे जेजू उदकान गेल्लो स्नान घेवंक at that moment heavens was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. On whom? Jesus. त्या वक्तार स्वर्ग उखडलो आनी डाव येयले म्हणटा न्हू लायक अ डाव तेजेर फाकोल्ले पवित्र आत्म्यान बोल्लो त्या टायमार आनी फुडें कितें म्हणटा And a voice from heaven said, एक आवाज स्वर्गारसून आयकूंक येयलो This is my son. कितें म्हणटा This is my son whom I love. With him I am well pleased. So सैतान ताका कितें फोट घेवन येयल्लो जोरी तर तूं बापाचो पूत जा रे हे उंड्या हे फातर आहा ते उंडे कोर सो जेजू खबर आहली हें उतर म्हणून तेणें ती चॅलेंज कशी घेवंक ना कित्याक तो जाणा आपूण बापाचो पूत आनी बापूय म्हजो खूब मोग करता पूण आमकां खबर आहा आमी बापाची धूव आनी पूत न्हू आपुरबायेची जरी तर तेणें आपल्या पुताक दिला हें उतर आमकांय न्हू पूण आमकां खबर आहा ना This is my son म्हणटा तो हो जावन आसा म्हाजो पूत whom I love. आपूण तेजो खूब मोग करता. With him I am well pleased. सो हें उतर आमकांय न्हू आमकां खबर आहा आतां जाणान सो सैतान जेन्ना तावण्यो घेवन येता तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय हांव जावन आसा धूव ओ पूत आनी बरयल्लें आहा इट इज रिटन कॅन वी गो बॅक टू मॅथ्यू 4:8 हें तुमकां दाखयलां जेजू कशी तावणी घेवन येयलो हिंगर क्लियर दिला की तो म्हणटा बापूय म्हणटा तूं म्हाजो पूत मोगाचो पूत आनी तो कितें म्हणटा कॅन यू कम डावन नो प्रिवियस चॅप्टर the 4:2 or 4:3 okay 4:3 कितें म्हणटा पळय the tempter came to him and said if you are the son of God म्हणजे तो पूत नासलो आहलो पूण तो कहें पळय ताणें ट्विस्ट केलें इफ यू तो आमच्याय जिवितान येता तुमी खरेंच धूव ओ पूत बापाची देव तुमचो मोग करता खऱ्यांनीच आनी आमी ना म्हणटात जरी तो जेजूक तो तावणी घेवन येयला आमच्या जिवितान तो कितल्यो तावण्यो घेवन येतलो त्या तावण्यांक आमी फाट करपा खातीर देवाचें उतर गरजेचें आमी जाणा जावपाक न्हय तेज्या उतराक फसपाक तेज्या उतराक तर आमी फसता जाल्यार आमी आमचेच वायटाक पावतात कित्याक तो येयला कित्याक चोर कित्याक येयला चोरूंक नागोवंक आनी इबाड करूंक तेजो हेतूच तो तेका नाका आमचें बरेपण जाल्लें तेजें फकत दान मोन हा
चोरूंक मारूंक इबाड करूंक. पूण जेजू आयला सुबाम जिवीत दिवंक, सासणीक जिवीत दिवंक. सासणीक इटर्नल लायफ, लॉंग लायफ आमी मागता संवसारांत रावपाक आमकां. आमी मरोंक एकदम भियेतात. पूण ते उलयना सासणीक जिवीत, सदां तोगता तसलें जिवीत. हें जिवीत जें आमच्या संवसारान आहा तें थोड्याच टायमाचें, तेका कांयच मोल ना. पूण सासणीक जिवीत जावन आसा सदां तोगता तसलें जिवीत. आमी शिकल्यात न्हू त्या दिसा सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. टू नो गॉड, देवाची वळख घेवप म्हटल्यार सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत म्हटल्यार आमकां कितें दिसता इटर्नल लायफ म्हटल्यार आफ्टर डेथ, रेस्ट इन पीस, एमेन. म्हाका तशी आसली सोजमणी आनी हांव खूब फावटी आन्सर करताली लायफ आफ्टर डेथ. पूण आतां म्हाका खबर आहा सासणीक जिवीत म्हटल्यार आतां, हे घडयेक, नाव. आनी देवाची वळख घेवप म्हळ्यार सासणीक जिवीत. मागीर न्हू आतांच हिंगासरूच आहा, आमकां ते हिंगासरूच अणभवूंक जाता सासणीक जिवीत एट प्रेझंट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हिंगर तुमकां सजमलें कही तो फोट ट्विस्ट करून येयल्लो, उतोरूच घेवन येयल्लो, पूण तेणें तें बदललेलें सुरवातेक. इफ यू आर द सन ऑफ, जोरी तोर. तो हें आमकां कितले फावटी आवाज आयकूंक येता, जोरी तोर, तूं बापाची धूव पूत, जाल्यार बापाक सांग न्हू हे परिस्थितीन तुका आदार दी म्हणून. येता असले आवाज आयकूंक आमकां. आवाज म्हणल्यार मोतीन आमच्या उलयता, मोतीन आमकां ती एक चिंतना येतात आनी मागीर आमी तेजेरूच आमचें दान मन नको. आमी शिकता सगलीं, म्हाकाय खबर नासलेली. सो इतले पासून कळलें. कॅन वी गो टू मॅथ्यू 4:8, 7 or 8. आमी तो घेतला न्हू. जीसस आन्सर्ड हिम, इट इज ऑल्सो रिटन, डू नॉट पुट द लॉर्ड युअर गॉड टू टेस्ट. देवाक परिक्षेन घाली नाका. हें कोण म्हणटा. जेजू म्हणटा. जेजू कोणाक म्हणटा. सैतानाक म्हणटा. ही सोजमणी मेळपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार आमकां कळचें ना सैतान कसो येता, जेजून कशें आन्सर केलें, जबाब कसो दिलो. ते आमकां शिकयता आमी कसो आमचो जबाब दिवंक जाय पळय तो. अगेन द डेवल टूक हिम, ते जालें न्हू डावन. ताका वयर खडबार येलो आनी उडी मार म्हणून सांगलें न्हू, ते जालें न्हू सकयल. 9. ओके 8 we finished, no? Okay, 8. Again the devil took him to a very high mountain. High mountain म्हणटा म्हणजे व्हडलें एक पर्वत, खडप, हायटीचेर. तेजेर व्हरोन तेणें कितें केलें, जेजूक थंय दवरलो आनी कितें म्हटलें, showed him all the kingdoms of the world and their स्प्लेंडर. तेणें ताका दाखयलें सगलें वयरसून, हायटीकसून आमकां बरें व्यू मेवता न्हू. सो तो आतां ताका दाखयता. कोणाक दाखयता. जेजूक दाखयता. जेजूक खबर ना आहा न्हू, तरी तो आपली ट्राय करता फसोवपाक ताका. डावन. ऑल दीस आय वील गिव यू, ही सेड, इफ यू वील बाव डावन अँड वर्शीप मी. कितें म्हणटा, आपूण हें तुका सगलें दिता म्हणटा, पूण एक काम करूंक जाय. कितें, म्हाका दिमी मार आनी म्हाका भूज म्हणटा.
बूज म्हणटा वर्शीप कोर म्हणटा. आतां जेजून सैतानाक वर्शीप करपाचो? तेजो तर नाश जाला सैतानाचो. पूण आमी कितें करता? आमी बुजतात न्हू तेका. तो कितें कितें घेवन येता तें आमी मानून घेता. तेका पयलीं ताणें दाखयलें तशें तो आमकांय दाखोवंक येता. हें पळय आं बरें आहा. पूण आमी एक चॅक करूंक जाय ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा. जो वो आवाज येता तो देवाचो आवाज ओ देवचाराचो आवाज. त्या दिसा हांवें एक एग्जाम्पल घेतलेलो न्हू माय आनी भुरग्याचो. माय आनी भुरग्याची सोयरीगत ती टायम सादतात म्हणून तांकां एकामेकाचें कळटा न्हू कशें कितें भुरग्याक कितें जाय. मायक सारकी खबर आसता. तशेंच आमकां देवाची वळख मेवतली जाल्यार आमी आमचो सोयरीगत बांदून हाडूंक जाय. टायम सारूंक जाय. आमी टायम सारिना जाल्यार आमकां कांयच कळचें ना. आपले मायचे भुरगे पयस पसून रडले जाल्यार ते आवयक कळटा आपले भुरगे म्हणून. कशें कळटा? आवाजार. इवन आतां भुरगे घरा आहा माय ऑफिसान आहा माय फोन करता न्हू. आतां माय पाय कामाक वयता जाल्यार मेड आसता घरान न्हू. एग्जाम्पल आं तुमकां सजमणी येवपा खातीर. माय फोन करता भुरग्याची खबर घेवंक. मायचो आवाज आयकना भुरगें मामा म्हणटा न्हू. कित्याक म्हणटा? कित्याक तें भुरग्यान आनी मायन वेळ साडला आनी ती आवाजाची वळख आहा. तेच भाशेन आमकां वळख आसपाक जाय जेजूची. जेजूचो आवाजूच आमी आयकोंक जाय. आनी न्हू सैतानाचो. सैतान येतलोच हो जेजूक पासून येयलो. पूण आमकां तर कळना तेजो आवाज वळखोंक. आमी फसतेलीन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हें सगळें तुका दिता म्हणटा इफ यू वील बाव डावन एंड वर्शीप मी. आतां कितें दिसता आमकां जेजू ताका बुजतलो? पळोवया फुडें. 10 Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Only म्हणटा only. आमी जेजूकूच आमी देवाकूच बुजतात. बुजतात आमी देवाक. ओ सगल्यो संवसाराच्यो चाली रिती प्रमाणे आमी देवाक बुजल्यान आनी बुजवत आहात. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? When you worship God, worship him in truth and in spirit. स्वतान आनी आत्म्यान भूज म्हणटा. वर्शीप कर आपल्याक. स्वत म्हणल्यार देवाचें उतर. जॉन 4:24 म्हणटा. जॉन 4:24 म्हणटा. आसूं न्ही घालनाका. Jesus said to him, "Away from me, Satan." Any other translation? Get back me, Satan, it says in one translation. Can you put that? Then Jesus said to him, "Go away, Satan." Get back. Any translation? Get back. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओके, तुमकां समजलें न्हू? सो हिंगर कितें सोजमणी मेवता आमकां? जेजू तेका म्हणटा म्हज्या कोडसोरलो कोडसोर. आमी कितले फावटी म्हणटा सैतानाक. तो फिजिकली येयना. आतां हे दोगूय आहात न्हू बरोबर. तो आमच्या मोतीन येता तेन्ना आमी म्हणोंक जाय
कोडसोड सयताना म्हणटात. कितले जाणां म्हणटले आतां? सगळीं म्हणटली न्हू. वेरी गूड. घालया न्हू तेजी शेबय घालया आतां सगळीं मेळोन. चड टळ येता न्हू आमच्या मनान. आनी म्हणटा इट इज रिटन, thou shalt worship the Lord thy God and him only shall thou serve. आमी फकत देवाकूच बुजोवंक जाय आनी कोणाकूच न्हू. येतले खूब जाण जे भाशेन आमी जाणान बायबला प्रमाणे ते 3 फ्रेंड आसलेले, सेड्रीक डॅनियलाचे फ्रेंड. तेंकाय कितें केलें? ते गोल्डन मुर्ती केल्ली तेका नमस्कार करूंक लायले न्हू. ते केले नमस्कार तेंच्यांनी ना. तेंकां उज्यान पासून घातले, फणसान घातले, ते तेलान शिजयल्ले तेलान उडयले. पूण कोणें तेंकां साल्वार केले? जेजून. कित्याक ते 3 जाण आसले ते 4 दिसांक लागले. प्रेज गॉड. सो आमी अहें कितें येता तेन्ना भिवंक जायना. आमी जाणा देव आमचे सांगता आहा. देवाचें उतर सोद. आमी थीर रावपाक जाय देवाच्या उतराचेर. सैतान नाडूंक येतलोच आपली नाड बूत घेवन, पूण आमचेर थरलेले आहा. आमी तेज्या फोटीक घेवन आमच्या जिवितान आमी तेका येवकार दिता, वो तेका आमी दावडान घालतात. कोडसोड म्हज्या जिवितांतलो म्हणटात. आमी म्हणोंक जाय. हेंच तर आमी केलें जाल्यार कितलें बरेंपण आमी पळयतलीं आमच्या जिवितान. सैतान येवन सांगता आमी पिडेस्त आहात, आमी आमची भलायकी बरी ना, आमी त्या फोटीची गुलाम जाल्यान. कोण सांगता येवन आमकां तुमचेर शिराप आहा. सैतानू येवन सांगता ही कामां जायना तुजेर शिराप आहा. उलयता न्हू आमच्या मनान येवन. हें जावचें ना, घराचेर शिराप आहा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? गॅलेशियन्स 3:13. Other translation? कितें म्हणटा? Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law. जेजून आमकां इकती घेतल्यान आनी आमकां फ्रीडम दिला, सुटका दिल्या. and redeemed us from the curse of the law. जे कितें शिराप आसलेलें आमचेर ते तेणें घेतलां आपल्याचेर. सो जेन्ना आमकां यसले दुबाव येता आमच्या मोतीन, आमचे शिराप आहा, घराचेर शिराप आहा, आमचो एन्सेस्ट्रल कर्स आहा, आमी तोंड उखलून उलोवंक जाय. कोडसोड सयताना. It is written, Christ has redeemed me from the curse of the law. He himself became a curse in my place. तो म्हज्या जाग्यार शिराप जालो. प्रॅक्टीस करूंक जाय. जे जे परिस्थितीन आमकां येता हे दुबाव तेन्ना आमी तोंड उकडून उलोवंक जाय जे भाशेन जेजू उलयलो. इट इज रिटन. आनी हे आमी उलयतलीं जाल्यार देवाचें उतर जाय आमच्या जिवितान शिकपाक, देवाच्या उतरान वाडपाक. इट इज रिटन. आमी सांगूंक जाय बरयल्लें आहा. जेजू क्रिस्त शिराप जालो. जे कितें म्हाका आसलें तें तेणें आपल्याचेर घेतलां. सिस्टर कोंकणी, कॅन यू रीड क्राइस्ट हॅज रिडीम्ड मी? Galatians 3:13. Thank you, Jesus. कितले फावटी आमी उलयतात अहें तोंड उकडून? उलयतात? आमकां खबरूच ना कितें उलयतलीं. आतां उलयतलीं वेरी गूड. उलोवपाक जाय. कडसोड म्हणपाक जाय. कडसोड कोणाक म्हणूंक जाय? सैतानाक, मनशाक न्हू.
नाल्यार कोण दारार बी येता तांकां म्हणशात कोडसा. तो येता आमच्या मनान. वाच. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडोवन घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. समृद्धीच्या शिरापांतली आमकां सोडोवन घेतली. घेतलो म्हणटा मागीर खंयचो आनीक शिराप आहा आमचेर? आमी कित्याक तेज्या फटींग पडटात? सोडोवन घेतली म्हणटा. तो लांकडार उमकवलो आनी आमचे जे कितें शिराप आसलें तें ताणें आपल्याचेर घेतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आतां आमकां खबर आहा क्रिस्तान आमकां सोडयल्या सुमर्थीच्या शिरापांतली. म्हणटिलें आमी क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ. ही हिमसेल्फ बिकेम अ कर्स इन माय प्लेस. म्हाज्या जाग्यार तो शिराप जावन पडलो. प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी तोंड उगडिना कांयच जावचें ना. सोयी कोरात एक. आमकां कांयच खबर ना जेजूचें सेकेंड कमींग केन्ना पळय तें. आमी तयार आसपाक जाय आनी हें देवाची उतर आमकां तयार कोत्ता. जेजू येवन मरोन आनीक येवन एक पावट मरचो ना. आतां येतलो तो आमकां कितें करूंक? जज करूंक. प्रेज गॉड. तुमी आयकोंक ना केन्ना शिराप आहा तेंचेर? ताका लागून स्क्रिप्चर घेतला. आयकलां न्हू? मोतीनूय येता न्हू शिराप आहा दिसता म्हणून ही कामां जायना. तेणी कितें वायट केल्लें आसतलें जाणट्यांनी. आमच्या जाणट्यांनी वायट केलें तें जेजून खुर्सार घेतलें ऑलरेडी 2023 वर्सां पयलीं. आमी बेश्टेच जाणट्यांचें नांव पिड्यार करतात. ती जाणटी बाबडी हेवनानूय गेली. तांकां तेंचें कितें आहा तें आयज आमचें न्हू. तांकां लागून अदीक पयलें देवाक लागून. पूण तरी पूण आमी कितें म्हणटा तांकां लागून तेंच्यांनी अशें वायट केल्लें मिसता म्हणून आमी भोगता. भोगपाचें कांयच ना. भोगलें जेजून खुर्सार. तो शिराप तेणें आपल्याचेर घेतलें. सुमर्थीचें शिराप म्हणटा न्हू. सुमर्थीचें शिराप तेणें आपल्याचेर घेतलें आनी तो शिराप जालो. आनी आमी हिंगासर जाणट्यांक रडटात आमच्या. तेणें कितें वायट केल्लें, तिणें कितें वायट केल्लें म्हणून म्हाका म्हाज्या जिवितान हांव हें भोगता आतां. मनशाच्या वायटा खातीर ना जेजू आनी कित्याक येवंक जाय आसलो मरोंक खुर्सार? नाका आसली न्हू तेजी गरज. तेणें मरोन सगळे जाग्यार घातलेलें आहा. आमचें काम फकत सोत मानपाक, भावार्थान सोत मानपाक. देवाची कृपा आहा म्हणटा आमी, भावार्थ आहा म्हणटा, पूण आमी आपणायनात. फुकट दिल्लें आहा. भावार्थूय फुकट दिला, कृपाय फुकट दिला, टायमूय आमकां फुकट दिला. टायमाक आमी पे करता. आतां लायटीचें बील बी येता, उदकाचें बील येता, टायमाक आमी फारीक करूंक जाय ना. देणें तें आमकां दिल्लें आहा. तें आमी उजार करपाक जाय. कितलीं जाणां म्हणटात आमगेर भुरगें ना. कोण सांगता भुरगें ना? रोमन्स 4:17 कितें म्हणटा? रोमन्स 4:17 other translation NIV. As it is written. कितें म्हणटा? As it is written. जे भाशेन बरयल्लें आहा, I have made you the father of many nations. कोणाक म्हणटा? अब्रामाक म्हणटा. अब्रामाक म्हणटा न्हू. He is a father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead
जो देव कांय ना थंय जिवीत दिता, सगळे मेलेले कशें दिसता थंय जिवीत दिता देव. To dead and calls things that are not through they as though they were. Any other translation, brother? Simple one. NRSV. Okay. As it is written, I have made you the father of many nations. आता आमी कितें म्हणूंक जाय भुरगीं ना तेन्ना? हां? आमी कितें म्हणटात? भुरगीं ना 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 म्हणटात आनी ती नाच जातात. पूण आमी नियाळ करपाक जाय की अब्रामाचें बेसांव आमकां दिल्लें आहा. I am made the mother of many nations. I am made the many nations. I am made the father of many nations. दादल्यान हें उच्चारूंक जाय हीं उतरां. पूण आमी कितें उच्चारतात? ना ना नाच जातलें. आमच्या आत्म्यान हा तें बेसांव दिल्लें आहा. अब्रामाक 25 वर्सां लागलीं. कित्याक? आलतालो भावार्थ न्हू. मागीर तेणें कितें केलें? स्टारां मेजूंक तेका देवान दिलें काम, तेका बिजी दवरपा खातीर. नेकेत्रां मेजूंक. नेकेत्रां मेजूंक जाता कोणाक? कोणाक जाता हिंगासर? जाल्यार भायल्यान वचून मेजून म्हाका सांगात कावंट कितलो आहा तो? जाता? ना. तो मेजीत रावतलो तितले तो चुकतलो म्हणून तेका त्या कामान तेणें बिजी दवरलो. कित्याक? तेचें मन बदलपा खातीर. आमी ते पोन्न्यानूच रावंक सोदता. प्रेज गॉड. सो ही पासावणी आमी म्हणोंक जाय. न्हूच फकत भुरगीं फावोंक जावं, पूण देवाचे सोयरी गतीन आमची संबंद जोडूंक. जायते फावटी आमी आमची बेसांवां घेतात आनी उगीच बसतात. मेन म्हटल्यार आमची रिलेशनशीप देवा कडेन. आमकां बेसांव दिला ऑलरेडी. म्हाका खूब राष्ट्रांची आवय केल्या, म्हाका खूब राष्ट्रांचो बापूय केला अशें म्हणोंक जाय आमी. आनी तीच कल्पना आमी चिंतूंक जाय आमच्या मनान. आमी करतात ह्या आतां भुरग्याच्या हितून. आनी हे खूब जायते आसतले न्हू आमच्या जिवितान. आमी उणेपणूच भोगूंक पावल्यान. उणेपणूच आमी सोदतात आमच्या जिवितान. हें ना तें ना कोण सांगता ना? सगळें तर आमकां दिलां. God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly kingdom. मागीर कोण येयलो आमकां सांगपाक काय आमकां बेसांव दिवंक ना म्हणून? कोणूच येवंक ना. पूण आमी आमचेच सगळीं बेसांवां फाटीं दवरल्या. कित्याक आमकां खबर ना देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें. इट इज रिटन म्हणोंक जाय. सैतान येवन तुका सारको टॉर्चर करता. खूंय हा तुजो देव? तेन्ना तेका सांगूंक जाय इट इज रिटन. आनी कोत्तलो न्हू. आय एम ऑलरेडी मेड द मदर ऑफ मेनी नेशन्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. ही नो माय बिलीव. हांव ते देवान सत मानता. ही गिव्स लायफ टू द डेड अँड कॉल्स इन टू एक्झिस्टन्स थिंग्स दॅट डू नॉट एक्झिस्ट. जे कितें ना ते दिसणेक हाडटा आमचे. कोण हाडटा? देव. ते उतर. पूण आमचें काम कितें? उलोवपाक. सैतान येवन आमकां आमचें मन अशें तो पिसडून उडयता. त्या टायमार आमी उलोवपाक जाय. इट इज रिटन. इट इज रिटन. गेट बॅक सेटन म्हणोंक जाय. तुजें कांय काम ना. पुरो कोडसोर म्हज्या जिवितांतलो. खूब आयकल्यो तुज्यो फोटी. आतां म्हाका सत मेवला आनी हांव स्वताकूच चिटकोन रावंक सोदता अशें म्हणोंक जाय आमी. पूण आमकां कितें जाय? 5 दीस रितराचे हिंगर काडले, 25 दीस घरा काडले. हे 5 दीस एकदम बरे गेले. ऑन फायर. मागीर कितें जाता? घरा वयतकूच फायर हा तो देंवोंक लागता. आनी मागीर आमकां सगळ्यांक दिसती पडटा. तेजेरूच आमी सोत मारूंक लागतात पोत्तून. पूण आमचें काम कितें? आमकां दिसती पडना तेजेर सोत मारूंक.
देवाचें राज तेजेर चलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. काय ना काय ना काय ना म्हणटात आमी. घरान कितें ना जाल्यार काय ना, फाल्यां काय ना. कित्याक म्हणूंक जाय आमकां? देवाचे तर उतर म्हणटा फिलिपियन्स 4:19, माय गॉड हॅज सप्लायड एवरी नीड ऑफ मायन. म्हाजी सगळी एकान एक गरज देवान ऑलरेडी म्हाका फावो केल्या. आनी फावो केल्या म्हणल्या बरोबर आमकां ती फावो जावची ना. आमी रावता ती आमच्या फुड्यान येतली आनी आमी म्हणटली देवा थँक्यू तुका तुवें म्हाका दिलें म्हणून. पूण पयलीं आमी सत मानपाक जाय म्हाका मेवलें. मार्क 11:24 म्हणटा न्हू. कितें म्हणटा मार्क 11:24? मार्क 11:24. थँक यू जीसस. For this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, जे तू मागण्यान कितें मागताय, सतमान, believe, trust and be confident. तू ट्रस्ट कर. तू आलो ना काय दोलो ना काय. तू कितें मागताय ते सतमान तुका मेवला म्हणून. तो येतलो नाडूंक आमकां. तू मागोत हाय ही मेवला तुका. तेन्ना कितें सांगूंक जाय आमी? म्हाका सगळ्या बेसांवांनी बोल्लां हांव आशिर्वादीक. सगळीं बेसांवां म्हळ्यार सगळें येयलें न्हू तितून. थोडीच बेसांवां म्हटल्या सगळीं म्हटल्या. सगळीं बेसांवां म्हळ्यार फूल पॅकेज. कितलीं स्वता ह्या पवित्र पुस्तकान हा पूण आमकां खबर ना. कशें उलोवंक जाय, कितें म्हणूंक जाय. जेजून तर म्हटलें इट इज रिटन. आमी म्हणूंक जाय इट इज रिटन. थँक यू जीसस that it is granted to you and you will get it. Brother, any other translation? Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Believe that you receive them. पण संवसार कितें शिकयता? संवसारान रावतात न्हू, संवसाराचेंच मानया. पयलें पळय आनी मागीर सतमान. पूण देवाचें राज कितें म्हणटा? तूं सतमान तुका मेवलें म्हणून तुजेंच जातलें. ताका लागून आमचें तोंड उकडून उलोवपाक भोव गरजेचें. इट इज रिटन. इट इज रिटन. थँक यू जीसस. सोजमोता तुमकां? खरेंच सोजमोता? म्हाका दिसता तुमी कन्फ्यूज जाल्या. ना न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वेरी गुड ब्रदर. बरयता तो स्क्रिप्चर्स आर्गां जेजूक. आमी बरयल्या बगर आमी नोट केल्या बगर कितेंच करूंक पावची ना. वो फर्स्ट स्टेप तुजो. आनी तुजें जिवीत पळय. तुका फुडें कितें आहा तुज्या जिवितान तें सगळें तूं बरेंपण पळयतलोय. आनी तुका ह्या दिसाचो हे घडयेचो तुका उडास येतलो तुवें पेन आनी बूक घेवन बरयल्लें म्हणून. खूब बरेंपण दवरलेलें आहा. पूण आमकांच टायम ना देवाच्या उतराक. आमी इतलीं बिजी आहात. आमकां जाय हिलींग, आमकां जाय सगळें बरेंपण, पूण देवाचें उतर नाका. आमकां जे भाशेन आमी म्हणटात न्हू, कॉफी गोड जाय जाल्यार साखर जाय. साखर नासतना कॉफी गोड जातली ना. तो तुजो एफर्ट जाय तुवें बरोवपाक. तूं घालताय साखर आनी ती गोड जाय जाता तुजें जिवीत. जे कोडूक जाल्लें आहा इतलीं वर्सां तूंच तुज्या जिविताक साखर मेवयताय. आनी ती साखर जावन आसा देवाचें उतर. जे मेरेन आमी एक स्टेप घेयना, जेन्ना आमी तो एक डिसिजन घेता, हांव आयज बरयतलो, हांव आयज देवाचें उतर शिकतलो, हांव देवाची आनीक आनीक सोजमणी घेतलो देवाच्या उतरांतल्यान. तुका तर तो डिजायर हा जाल्यार तें घडोवन येतलेंच. पूण तुज्या भितरसून येवपाक जाय तें.
हांवूय खूब वर्सां येतालीं वयतालीं बरय नासलेलें. म्हाका म्हाजो उगडास येयलो आयज तुका पळोवन. जेन्ना हांवें पेन आनी बूक घेवन 2018 नोट करूंक लागली ते मेरेन आयज पासून म्हाका ते घडयेचो उगडास येता. हांवेंनूय तर बरोवंक नासलेलें जाल्यार हांवूय आयज हिंगर उबी आसपाची नासलेली. जें कितें देवान म्हाज्या जिवितान बरेंपण केलां तेका लागून आयज हांव हिंगासर उबी आहा. आनी ती मोहिमा सगळी देवाकूच वयता, मनशांक न्हू. तुमी जर हिंगर येयल्या कितें भार घेवन येयल्ले आहा, हांव सत मानता जेजूच्या नांवान ते सगळे तुमचे भार तुमचे लो जाल्या म्हणून. कित्याक देवाचें उतर तुमी आयकलां. सकाळीं ती सांज पासून देवाचेंच उतर परगट्टा हिंगासर. पूण तुमचें कितें जाय? कान त्या उतराक. जे मेरेन तूं कान उखडिनाय आनी आयकोनाय तें उतर तुज्या काळजान भितर रिगचें ना. जेन्ना तें रिगता आनी आमच्या जिवितान परिस्थिती येता वो कितें येता तेंच उतर आमकां गोठाय बळ दिता तें उतर उलोवपाक. आनी हें हांवें म्हाज्या जिवितान पळयलां. कितें येयलें पयलीं हांव रोखडीच हालतालीं कित्याक उतर नासलें. आतां उतर हा. हांवें एक सोयी करून दवरलेली आहा. कितें येता ओके उतर हा, उतर घेवन उलोवप. आनी हांवें म्हाज्या जिवितान पळयलां कसल्या प्रश्नांतलीं हांव भायर सरल्या. हें न्हू की आमकां येयना, आमकां ट्रायल्स येयना, आमकां टेस्ट येयना, येता. पूण आमी कितें करता? उतरानूच रावता, उतरूच उलयतात. जरी तर हांवें तें उतर उलोवंक नासलेलें जाल्यार इतलें सोंपें आहलें ती 9 वाडा येवन जाग्यार बसो. हांव म्हणजे आमी सगळीं उलयलें ते टायमार एज अ टिमूय आमची आसलेली. आनी तितून म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स येयला की देवाचें उतर सत. हांव कोणाकूय सांगूंक शकता देवाचें उतर काम कोत्ताच. ती एक जें कितें घडलां तेका लागून हांव देवाक चड लागीं लागीं येत आहा. कित्याक जें कितें येता तें उतरांतल्यानूच हांव पळयता म्हाज्या जिवितान बरेंपण. आनी येतलेंच, येवचें ना न्हू, प्रॉब्लम येतलीच. पूण ते प्रॉब्लमाचें सोल्युशन जावन आसा उतर. जेन्ना आमकां दिसता काळोख येता आमच्या जिवितान पूण तें उतरूच जावन आसा उजवाड त्या काळोखाचो. जरी तर ह्या रुमान आतां लायट गेली, काळोख जालो जाल्यार आमकां उजवाड दिसती पडटा ना न्हू, सगळो काळोखूच. पूण जेन्ना उजवाड येता तेन्ना कितें जाता? काळोख दिसती पडटा न्ही, काळोख नाच. तेच भाशेन जरी तर आमी कितून सांपडल्यार आमच्या जिवितान काळोखाक आनी आमकां कळना आमी कितें करूं, उतराक थीर रावात, दिसा दिसपोटी उतर उलयात. तें उतर जावन आसा खरो उजवाड. जरी तर तो काळोख येवन आमच्या जिवितान आमी गुलाम जाल्यान त्या काळोखाची, हेच उतर आमकां उजवाडाक हाडटलें, हेच उतर आमकां उजवाड दितलें. कित्याक उतर सदांच सेम, काल आयज आनी फाल्यां, तें चेंज जायना. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. पूण आमी इतली सैतानाच्या फोटींक सांपडल्यार आमी नोको. आतां आमकां खबर आहा न्हू कशें उलोवंक जाय तें. जेजूक पासून तावणी येयली पळयलां आमी. तो इतलो मोगाचो पूत बापाचो तरी ताका तावणी घातली तेणें. इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, जरी तर तूं बापाचो पूत जाल्यार तूं हे फातर आहा ते उणें कर. आमच्या जिवितान आनी तो रावता हें नासतना. जरी तर उतर आमी जाणा जाल्यार आमकांय सोंपें जातलें म्हणपाक इट इज रिटन, बरयल्लें आहा. उतर इतलें आमच्या जिवितान गरजेचें, खूब म्हत्वाचें. उतर ना जाल्यार कांयच ना आमच्या जिवितान.
ताका लागून आमी इतली घुस्पल्यान, इतली आमी ही जाल्यान, फकत आमी आमच्या गोरजा फाटल्यान धांवतात. धांवनात काम. हांव म्हणना कामाक वचनाकात, कामाक वचोंक जाय. देवाचें उतर म्हणटा पयलें सोद स्वर्गीचें राज आनी तेजें नितीवंतपण, आनी हेर सगळें तुका मेवलें. आमी कितें करता, आमच्यो गरजो पयल्यो सोदता आनी उरता सांडटा तो टायम आमी देवाक दिवंक सोदतात. पूण देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 6:33, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड विथ रायचियसनेस. देवाच्या नितीवंतपणान. नितीवंतपण आमकां दिल्लें आहा, आमकां नितीवंत केलें आनी जेजून. आमी सकाळीं शिकल्यान कोही आमकां तेणें नितीवंतपणाची केल्यान. जे आमकां फावो आसलें तें तेणें आपल्याचेर घेतलें मरण. तेजे बारी आमी मेल्यान, तेज्या बारी आमकां निकिपिल्या आनी आमी पोतून जिवन जाल्यान. आमी एक नवी रचना. आदलें आमकां आनी कांयच लागोना संवसारी. देवाचें उतर म्हणटा आमी ह्या संवसारान आहात पूण आमी संवसाराची न्हय, आमी स्वर्गीच्या राजाची. जेन्ना हांव कामाक वयतालीं, हांव कशी नासलीं म्हाज्या कामार. उठोन जेमोन वयतालें हांव कामाक. कसलीं उतरां जिबेर, वा आयज कामाक वचोंक जाय. कित्याक म्हाका दिसतालें कामाक वचत जाल्यार म्हाजो घराबो जियेतलो, पयशे भितर येतले, आनी काम ना जाल्यार कांयच आनी उखल जावपाचो ना. अहीं वाजोन वाजोन हांवें 5 वर्सां काम केलें आनी गव्हर्मेंट पोस्ट. इस्कॉलान आसली हांव, पूण हांव खुशाल नासली. पूण जेन्ना म्हाज्या जिवितान एक दुयेंस येयलें आनी कांय कारणांक लागून हांवें तो काम सोडलें काम हांवें. तें काम सोडलें म्हणून हांव देवाची वळख घेवंक पावली. तेज्या उपरांत परतून हांवें आनीक कितें कोर्स केलो. 2 वर्सां हांव कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक रावली. थंय म्हाका कांय खुशालकाय ना. म्हाका परतून मॅथ्यू 6:33 आयकोंक येता, म्हज्या कानांनी वाजता. देवाचें उतर उलोवंक लागलें म्हाजेशी. पयलें सोद स्वर्गीचें राज आनी सगळें तुका मेवतलें, सगळ्यो तुज्यो गरजो पुरो जातल्यो. पूण म्हाजें कितें आसलेलें, पयलें म्हाज्यो गरजो सोद, उरता जाल्यार टायम स्वर्गीचें राज सोद. जायतीं जाणां आमी ही कोत्तात न्हू. पूण जेजू कारगा म्हाज्या जिवितान हें डिसिजन हांवें घेतलें म्हणून. उतरां नासली हांव, पूण म्हाजो भावार्थ आलतालो धोलतालो. म्हाका ही चिंतना पासून येयली काम सोडल्यार म्हाजे फुडें कितें जातलें. पूण काम सोडून आयज बरें जिवीत, सुभामपणाचें जिवीत जियेता. प्रेज गॉड. जेन्ना पॅन्डेमीक येयलें तेन्ना हांवें रांदपाचें स्टार्ट केलें, कित्याक म्हाका रांदूंक खूब लायक. ऑर्डरी घेवंक स्टार्ट केल्यो. 2 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन पॅन्डेमीक येयलें न्हू, कोरोना. आतां म्हटलें म्हाका खूब डिझायर रांदपाक, ऑर्डरी घेवंक. म्हाजें एक ड्रीम आसलेलें हांव एक गाडो घालतलें म्हणून जेवणाचो. पूण देवाच्या चिंतना प्रमाणें नासलें तें. जेन्ना हांवें ऑर्डरी घेवंक स्टार्ट केलें, परतून म्हाका मॅथ्यू 6:33 म्हाजेशी उलयता, पयलें सोद स्वर्गीचें राज. आनी म्हाका कॉल्स येता तोही येता, ऑर्डर आयज घेता फाल्यां घेता. हांव ना म्हणटाली, कित्याक तेन्ना निकतीच हांवें सुरवात स्टार्ट केल्ली उतराची. आनी मागीर म्हाज्या जिवितान अशें एक घडोन येयलें की एका कंपनीक हांव स्नॅक्स कोत्ताली. एकदां 2दां केलें हांवें, पूण हांव इमॅजीन कोत्तालें की हांव त्या कंपनीक काम कोत्ता. आमकां इमॅजिनेशन गिफ्ट दिला न्हू कल्पना घडोवपाचो.
दिला न्हू गिफ्ट न्हू तो इमॅजिनेशन. पूण तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसपाक जाय. हांवें तें करूंक लागली आनी म्हाजो घोव म्हाका म्हणटालो तूं आनी कितें उलयताय. हांव मागीर ताका म्हणटलें म्हाका जाय तेंच उलयता हांव. आनी जेन्ना हांवें ऑक्टोबरान सुरवात केली देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवपा खातीर खंय खंय आमी सुरवात केली, त्याच म्हयन्यान 3 तारखेर आमी सुरवात केल्या. आनी 3 तारखेरूच म्हाका जे कंपनीक पळय हांवें बॉक्सां केल्लीं स्नॅक्साची, ती कंपनी म्हाका कॉल करता आनी सांगता की तुका आयजसून सॅलरी येतली एवरी मंथ. हें कशें घडलें? जरी तर हांवें देवाच्या उतराक कान दिवंक नासलो, स्वर्गीचें राज सोदूंक नासलेलें, हांव म्हाजेच गरजो म्हाजीच म्हाका कितें जाय तें सोदलेलें जाल्यार हें फावो आसलें ना. हांव म्हणना कोणाक काम सोड, तितलो भावार्थूय आसपाक जाय. म्हाका भावार्थ नासलो काम सोडला तेन्ना, पूण तो भावार्थ बांदून येवंक लागलो. दिसा दिसपटी इल्लें इल्लें उतर आयकोन 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 भावार्थ वाडोंक लागलो. आनी लास्ट इयर ऑक्टोबर टील दीस ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान पासून म्हाजी सॅलरी चालूच आहा. हें कशें घडलें? देवाच्या उतरान. कित्याक हांवें सोदलें देवाचें राज. देव म्हणटा तूं म्हाजें राज सोद आनी म्हाजें नितीवंतपण आनी हेर तुका सगळें मेवतलें. जरी तर म्हाज्या म्हयन्याची सॅलरी म्हाका येता जाल्यार सगळीं बेसांवां म्हाका सगळीं म्हाका दिल्लें आहा न्हू. म्हाज्या जिवितान कितें उणें आहा? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण सैतान हितूनय म्हाज्या भितर रिगोंक शकतालो, आतां तुका सॅलरी येता न्हू देवाचें उतर सोड. पूण ना, हांव तीर ह्या उतराचेर आहा आनी आयज आनी फाल्यां सदांकाल आसतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. न्हूच फकत गोरज्यांक लागून पूण सोयरीगोत टू नो गॉड, टू हॅव दॅट रिलेशनशीप. जायते फावटी आमकां दिसता उतर घेतलें, उतरान आमची सुटका जाली, उतर सायडीक दवरया. ना, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तें आमकां जायत आनी तें नासतना आमचें जिवीत आनी फुडें वयचें ना. बरेंपण येयलां तें पासून स्लो 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 आमकां दिसती पडटलें हालता दोलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमकां दिसता आमचें कामूच व्हडलें आमच्या जिवितान. काम ना, पयशे ना. म्हाजेंय तहेंच आसलेलें. पूण जेन्ना हांवें मनाची म्हाज्या नवसोडणी केली, मॅथ्यू 6:33 म्हाज्या जिवितांत आपणायलो, हांवें बरेंपण पळोवंक पावलें. आनी देवाचें उतर म्हणटा दी. ल्यूक 6:38 दी म्हणटा. म्हाका जें कितें मेवता तें हांवें म्हाकाच दवरपाचें. दी आनी तुका पोत्तून आनीक दोबरदान मेवता. Can you put Luke 6:38? Thank you, Jesus. कितें म्हणटा हांगासर? गिव एंड इट शॅल बी गिवन अनटू यू. दी आनी तुमकां मेवतलें. आमी दिवंक सोदिनात पूण आमकां म्हणटात आमी मेवलें पुरो. जातलें? कितेंच जावं तो मोग, जावं तें देवाचें उतर, जितलें आमी दिता तितलें आमकां परतून मेवता, दामून चेपून. पूण आमी दिवपाची सोय करपाक जाय. दी म्हणटा. दिनासतना आमकां कांयच मेवचें ना. बोगसोण्या पासून आमी दिवंक जाय, मोग पासून आमी दिवंक जाय. ज्या मापान आमी दिता तितले तेजेकीन सुबेज आमकां मेवतलें, दामून चेपून, जागो आसचो ना. गिव. सोंपें ह्या उतराचें सोंत न्हू.
दिवपाक जायना जाता प्रॅक्टीस करूंक जाय. म्हज्या जिवितान हांवें प्रॅक्टीस करून हांवें खूब बरेंपण पळयलां. दिलां तितलें म्हाका परतून दामून चेपून मेवलां. जावं तो मोग, जावं तो कोणाक बोगसोणें आसलेलें, जावं कोणाक कितें हेल्प, जितलें तूं दिताय तितलें तुका मेवता. वॉट यू सो इज वॉट यू आर गोइंग टू रीप. ही देवाची सिस्टम. पूण दिवंक जाय न्हू. आमकां दिवंक नाका. संवसार शिकयता नाका नाका दिनाका उणें आतेलें. आमी दिवंक जाय. पयले स्वतेर आमी जो मोग जेजूचो अणभवला तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी तो मोग ओतोयल्लो आहा म्हणून आमी शिकल्या ना आयज. रोमन्स 5:5 ओतोयल्लो आहा. कितलो तो सांगोंक ना, ओतोयल्लो आहा म्हणटा. जरी तर तो इतलो मोग आमचे भितर ओतला जाल्यार आमकां कित्याक त्रास जाता दुसऱ्यांक दिवपाक. तोच मोग कित्याक आमी फाटी फाटी रावतात. आमची बेसांवां आमी कित्याक आडान दवरतात. कित्याक आमी दिनान. गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. ज्या मापान तूं दिताय तितून तुका दोबरदान दामून चेपोन तुका मेवतलें. कोंकणी कॅन वी रीड. थँक यू जीसस. हालेलुया. दियात आनी तुमी दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार मापान दामून चेपून हालोवन आनी वतो सोर सुयेन भरलोलें देव तुमचे उटयेंत घालतलो. कित्याक सुयेन भरलेलें म्हणटा. फुडें वाच. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय दितलो. देव तुमकां दितलो. देव तुमकां दितलो म्हणटा. सुयेन भरोन दितलो म्हणटा. पूण आमकां तर जाय जाल्यार आमी दिवचें पडलें न्हू. दिवंक जाय. पयले स्वतेर आमी कितें शिकता हिंगासर तें दिवया दुसऱ्यांक. तें भोव गरजेचें. ताका लागून कितले घोराबे सांडल्या. कितले घोराबे सैतानाचे गुलाम जाल्या. जेजूक आर्गा तुमकां हें उतर हिंगोर मेवता. तें बी आमी बसोन आयकोंक आमकां नाड येता. नाड बुद्धी आमकां येता. तेन्ना आमी देवाक सांगूंक जाय. पवित्र आत्म्यांक सांगूंक जाय म्हजे कडेन जायना हिंगोर बसपाक. पूण हांव तुजेर पातयेता. तूं कंट्रोल घेताय म्हणून हांव सोत मानता आनी हांव बसोन देवाचें उतर आयकोता. तो भाव सांगतालो त्या दिसा म्हाका आपल्याक चड उगत 3 वरां वयर बसोंक जायना. तो आतां वरांचे वरां उतर आयकोता. आर्गा जेजूक. कित्याक तेणें मानून घेतला की जेजूच्या गायांनी तो बरो जाला. आमच्या जिवितान कितें येता तेन्ना आमी म्हणूंक जाय जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यान. बरयल्लें आहा. खंय बरयल्लें आहा इसादतलो कोण सैतान. 1 Peter 2:24 हें जाणा जावपाक जाय. आमी म्हटलें जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यान. तो दुसरो तुज्या मोतीन नाडटलो दुबाव. खंय बरयल्लें आहा. तूं सांगोंक जाणा जावपाक जाय म्हणून हें उतर शिकपाक खूब खूब म्हत्वाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी त्या दिसा सांगला ते भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर म्हणटात जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यात. जेजूचेर नियाळ कर. जेजूच्या खुर्साचेर जें रगत तेणें वारयलां अमोलीक रगत. एकान एक थेंबो जो तेणें वारयला आमच्या खातीर
त्या रोगतान तेणें आमकां बरेपण दिलां. आमी फकत सोत मानूंक जाय. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. उभी राहूया. थँक यू जीसस. येद्या वक्तार फकत जेजूचेर तुमचें नदर, खुर्साचेर. म्हाका कांय खबर ना, जेजूक खबर आहा तुमच्या जिवितान कितें चालू आहा. पूण येद्या वक्तार जेजू तुमकां म्हणटा, दोळे धांप आनी म्हजेर नियाळ कर. जेजूच्या गायांनी तुमी सगळीं बरी जाल्यान. कोणाक खंय दूख आहा बेडान पांयान, येद्या वक्तार जेजूचेर नदर मार. जेजूक पळय, कितें तेणें रोगोत वारोयलां आमच्या खातीर. एकान एक थेंब तेचे घाये जे कुडीक तेजे आसले, तिचे मांस पिजलेलें, तेका खिये मारलेले, भाले तोपलेले 2023 वर्सां पयलीं. त्या टायमार तेणें ती दूख आपल्याचेर घेतल्या आनी तेच्या गायांनी तुमी सगळीं बरी जाल्यात. सोतमान येद्या वक्तार जेजूचेर नियाळ कर. जेजूक पळय, जेजू कितले भोगले आमच्या खातीर, आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवपाक. तो येयलो संवसारान, तेणें कोश त्रास आमकां लागून आपल्याचे कुडीन घेतले. जेजूक पळय येद्या वक्तार. तूं चिंतिना काय तुका कितें भोगता, फकत जेजूचेर तुजी नदर घाल. पळय येद्या वक्तार, कांट्याचो मुकूट जो घेतला तेणें तकलेर, तितून तुजी दूख तेणें घेतली आपल्या तकलेर. आनी तेणें डिवायन एक्सचेंज केला. त्या टायमार तेणें डिवायन एक्सचेंज केला. आमकां तेणें आपली बरी कूड दिल्या, भलायकेची, बेसांवाची. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां म्हणात, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. जेजूक पळय आनी म्हण, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला
आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिशेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितें अणभवलें तुमी ह्या वक्तार? कितें अणभवलें? शांती, देवाची शांती, बरेपण, जे कितें तुमी भार घेवन येयल्ले ते लो जाल्या न्हू? सो इतली पदवी हा देवाचें उतर जेन्ना आमी तोंड उकडून उलयता तेन्ना हें आमी केन्नाय करूंक शकता. आमच्या घरान आमी बायकार आसतना म्हणूंक जाता. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, प्रेज गॉड. सगळीं उगीत आहात, देवाच्या हाजीरपणान आहात. प्रेज गॉड. आमी तर हें उतर दिसा दिसपोटी 24 वरां उलयलीं, कितलें बरेपण आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं. म्हणत रावंक जाय आमी. हो जो स्क्रिप्चर आतां आमी म्हटला तो ल्यूक 4:18. सगळे वायटांतली आमकां सोडयल्या म्हणटा. तुमी स्वत मानतात? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. निमाणें मागणें करया. थँक यू जीसस. फुडें यो, फुडें यो. तेंकां पळय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव जेजू आर्गां दिता. ते येता आसतना ज्या दिसा येयला. राव ब्रदर, राव 1 मिनिट. ऑन हा. ओके. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, चालू हा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव 3 दिसां पयलीं येयल्लो हिंगा, तेन्ना चलो म्हाका जायनासलें. जेन्ना हांव गाडयांतलो भायर सरलो, बॅग घेवन येता म्हगे बाब बॅग घेवन येयलो. हांव बेश्टी सिंगल बॅग घेवन येयलो. तेन्ना चलता आसतना सारको वांकडे चलतालो. आनी 3 दीस ना, काल सिस्टरीक सांगलां हांवें म्हाका 3 वर गाडयांत बसूंक जायना. बसलो जाल्यार 2 वर बसतालो, उठतालो, चलतालो, परत बसतालो. पण आयज 3 वरां, 3.5 वरां. पयर मागीर ब्रादर फर्स्ट टायम येयलो तेन्ना 3.5 वर कितली दिली. 3.5 वरां 1 मिनीट पुराय उठोना. थँक यू जीसस. पण आयज परत म्हाका सारकें म्हणजे जेजून म्हाका पूर्ण बरें केलें म्हण हांव स्वत मानता. आर्गां जेजूक, आर्गां जेजूक. जेजू आर्गां. थँक यू जीसस. थँक यू जेजू. थँक प्रेज यू द लॉर्ड. जीसस. हालेलुया. जेजूक आर्गां न्हू. हांवेंय ताका पळयल्लो, तो कहो चलतालो. शिडयो पासून तो सवकास चलतालो. पूण तेज्या जिवितान तेणें आयज बरेपण 3 दिसांनी पळयलें. कित्याक? स्वत मानलें. उतर तेणें दीस रात आयकलें हिंगासर. ब्रदर, तूं आयकोताय देवाचें उतर रातचें न्हिदोंक वयता तेन्ना? म्हणटा. प्रेज गॉड. म्हणपाचेरूच आसा. आयकोना पासून जाल्यार कांय ना. म्हणोंक जाय आमी देवाचें उतर तोंड उकडून. थँक यू जीसस. कितली बरी खबर न्हू. जेजूचें उतरूच उजवाडाचें. काळोखाक आनी रावंक चान्स ना. पूण आमचें कितें जाय? बसा, टायम हा म्हणटा. आमचें कितें जाय? उतराचेर बावाट जाय. उतर आयकोंकूय जाय. आमी फकत आयकोपी जावंक फावना. उतर डुअर्स
डुवर्साक कितें म्हणटा कोंकणीन? काल घेतलेलो न्हू सिस्टरीन जेम्स 1:22. जेम्स 1:22 कितें म्हणटा? ब्रदर, कॅन यू पुट जेम्स 1:22? थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी कोणाक कितें बरेंपण आतां हिंगासर मेवलां? आर्गां जेजूक. सगल्यांक मेवलां म्हण हांव स्वत मानतां. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर तें आमचें कांयच ना. तें जिवें तें काम करीत रावता. फकत तुमी जो टायम काडून हिंगर येता तेजेर थोल्लेलें आहा. आनी सैतान मागीर आमकां नाडूंकूय येता. आमकां परिक्षा येता घरा वयताना. उतर काबार जालें हिंगर सोंपना. हिंगासर सुरवात चालू जाता. आतां फाल्यां आमचो निमाणो दीस. फाल्यां काबार न्हू ती सुरवात तुमची. तुमी घरा वचून आतां कितें करतलीं पळय तें. तुमी आयकलां तें उतर वेव्हारान घालतलें. जेन्ना तो दुबाव घेवन येता तेन्ना आमचो भावार्थ आलतलो काय? ना. उतरार थीर रावात. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सिस्टर, कितें भोगलें तुका आतां येदे वक्तार जेन्ना तूं उतर म्हणटाली तेन्ना? ताका सांगू न्ही. दुखतालें. आर्गां जेजूक. थँक यू जीसस. कितलो टायम जालो? कितलो टायम जालो तुका ती दूख जाताली? खूब टायम जालो. प्रेज गॉड. जितलो तूं देवाच्या हाजीरपणान तूं रावता तितलें तुज्या जिवितान जें कितें आहा, जें ह्या संवसाराचें स्वर्गीच्या राजाचें न्हू, तें सगळें कातरोन वयता. आर्गां जेजूक. थँक यू जीसस. आतां तुका कितें त्रास जाताले जाता? ना. सो तूं हे तुवें सुरू. प्रेज गॉड. पीस. थँक यू जीसस. आर्गां जेजूक. सो जी शांती तुका आयज तुवें अणभवल्या ती शांती सदांकाळ दवर तशीच. येत राव, देवाचें उतर घेत राव. आनी जायतें आहा बरेंपण. ही सुरवात. तुमचेर धरलेलें आहा. आमचे रितीर म्हयन्याचे म्हयने आसता. तुमचेर आहा. ही उतर जायच आमकां आमच्या जिवितान. थँक यू जीसस. हिंगर कितें म्हणटा देवाचें उतर? बट बी यू डुअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओन्ली. सो आतां तुमी आतां कितें केलां इतलो टायम? देवाचें उतर आयकलां न्हू? तें आयकोनूच रावया ओ तेज्यो वेव्हारान घालूंक जाय न्हू? दोनी बारबर तें उतर आयकप आनी वेव्हारान घालप. वेव्हारान घालप म्हणल्यार टू बी द डुअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तूं जेन्ना मानून घेताय की हें उतर म्हाका, हांव म्हज्या जिवितान हें उतर आपणान घेताय, तूं मानून घेताय जेजूचें उतर आनी तूं तें म्हणोंक लागताय, तेन्ना कितें जाता? एक्शन न्हू? जेन्ना आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. आतां हो ब्रदर म्हणटा आपल्याक पांयान त्रास जाताले, दुखताले पांये, खूब वर्सां जालीं. तो म्हणटा आतां आपल्याक कितें सोडून गेल्ल्या भाशेन कशें घडलें? तेणें तेजेंच तोंड घेवन उकडून मुटलें. आनी आमी कितले फावटी आमी दोतोराशी वयता, दोतोराक पासून कांयच कळना न्हू कितें जालां. दोतोर बरोवन दिता पिल्लां. ती पिल्लां आमकां मागीर माल पडटात.
आमची भयण सांगताली न्हू देंपारा देवाचें उतोरूय मेडिसीन टॅबलेट ते घेवंक जाय आमी पूण दोतोर जेन्ना सांगता तेन्ना आमी सारके टायम टू टायम घेतात हें घेवंक जाय आमी आनी हेका सायड इफेक्ट ना सायड इफेक्ट ना पूण जे आमी पिल्लां घेता दोतोर बरोवन दिता तेका सायड इफेक्ट आहा आनी चड टायम घेवंक जायना प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो हिंगोर देवाचें उतर म्हणटा तुमी फकत आयकोपी जायनाकान पूण ते प्रॅक्टिसीन घाल वेव्हारान घाल आतां वेव्हारान घालप आयचे शिकोवणे प्रमाणे आतां कितें शिकल्या तेजेर आतां तुमच्या मतीनूच कितें येयलें संवसारी तुमी कितें वेव्हारान घालतली बरयल्लें हा वेरी गूड बरयल्लें हा म्हणूंक जाय आनी खी बरयलां तेंय सांगूंक जाय आनी तोंड उकडून उलोवपाक जाय थँक्यू जीसस सगळ्यांक सोजमोला म्हणून हांव स्वत मानता आर्गां जेजूक थँक्यू जीसस दूख येयली पासून जर सांगूंक जाय इट इज रिटन 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला हांव बरी जाल्या आमी सुरवात करूंक जाय धाकटुल्या दुखीन जेन्ना आमची मातशी तकली फोडटा तेन्नाच आमी तें उलोवंक जाय आमी रावता ती तकली फोडून व्हडलें कितें जावं सो तें आनी मागीर आमकां उलोवंक दितलें उतर ना तो दिवचो ना सो धाकटें धाकटें येता तेन्ना धाकटें धाकटें हे चोर पंचर येतात न्हू आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी तें उतर उलोवपाक जाय आयज बरो एग्जाम्पल सांगला न्हू सिस्टरीन ट्युबाचो टायराचो तो हें आमचें जिवीत जाल्लें बारीक बारीक येता चोर पंचर घेवन आमकां खबर पासून आसना तेन्ना आमी उलोवंक जाय हें उतर कित्याक हें उतर सत हें उतर जिवें हें उतर काम करीत रावता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया सिस्टर तुका कितें सांगूंक जाय हात दुखतालो मागीर तुवें कितें केलें त्या हातीची दूख वचपाक तें सोरेस्पराचो आत्मो आनी जेजूचें नियाळ केलोय कितलो टायम जालो तुका ती दूख आसली 2 म्हयने आर्गां जेजूक थँक्यू जीसस हालेलुया तूं तेका लागून हात वयर घालताली ओदोसून तेका लागून हात वयर घालताली सॉरी थँक्यू जीसस ही भयण म्हणटा तिका दूख आसली 2 म्हयने हातीन ती म्हणटा जेन्ना प्रेयर म्हटलें म्हणल्यार ते सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा म्हणून तिणें स्टार्ट केलें आनी जेजूचें नियाळ केलो ती दूख म्हणटा ती ना आपले कुडीन आतां अशें आमकां कितल्यो दूख आहा न्हू हिंगोर थिंगोर सो आतां तुमी जाणान सिक्रेट जाणा कितें तो उलोवपाक जाय थँक्यू जीसस ब्रदर प्रेज गॉड तो बूक घरा व्हरा बरयला तो घरा बस आनी नियाळ कोर कितें शिकला पळय तेजेर सोजमणी मेवल्या तुका कितें सोजमला म्हाका थोडेंच सांग 2 उतरां सांग 2 उतरां सांग सोजमोंक ना सोजमोला हा भितर सगळें भरून दवरलाय तुवें प्रेज गॉड सांगिनाय नाका आसूं थँक्यू जीसस हालेलुया प्रेज गॉड थँक्यू जीसस मागणें करया निमाणें उबी रावया थँक्यू जीसस
अर्गा तुका जेजू, वखाणणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. ह्या वेळा खातीर, हे शिकोवणे खातीर, जे कितें तुवें आयज आमकां शिकयलाय आनी ही शिकवण आमी घांटीक मारून व्हरता म्हणून हिंगा सरली, आमी तुका आर्गां दिता. आनी ज्यो ज्यो परिस्थिती आमच्या जिवितांत येवन आमी तेजे गुलाम जाले, तेजो नाश जाला म्हणून आमी सोत मानता. आनी सगलें बरेपणाचें जिवीत आमकां फावो जाला ह्या उतरां उद्देशी. जेजू तूं येयलोय आमकां सुभाम जिवीत दिवंक, आनी जी कोण सोत मानतात तांकां सासणीक जिवीत तुवें फावो केलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता जेजू. मोहिमा तुका जेजू. आनी सगल्या देण्या खातीर जेजू, आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर, सगल्या बेसांवांनी तुवें आमकां बोल्ल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी जी कोण भाव भयणां हिंगासर येवन तुजें उतर आयकोन ती ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी तांकां सोजमणी मेवल्या आनी तेंचे जायते जे प्रश्न तांकां येवन सैतानान तांकां गुलाम केल्ली, तेचो नाश जाला म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा. महिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वखाणणी तुका जेजू. थँक्यू जीसस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन.